ऑफिसर ना विचारता कितें सकाळी सुद्धा आम्ही रावाला भाषे स्पीड कितें करपाचें म्हणून इसलिए मैसेज कन्वे किया कुछ तो अभी फीडबैक आएगा ये सोच के आप लोग सब कंट्रोल में है पर आप लोग ऐसा अभी जैसे कुछ मेरी नॉलेज में आएगा आपके नॉलेज के अपने नॉलेज में ऐसा ऐसा जो बोलता है ये पूरे जो हमारे ऑफिसर है जिसके लिए है जब वो आपको कन्वे करता है सिर्फ फिर भी आप अपनी नॉलेज से कुछ नहीं कर सकते हैं ऐसे जो बोलते हैं ये डजंट टू बी लॉजिकल इलॉजिकल सॉरी हम ऐसा आप इतने बड़े है लेकिन ऐसा नहीं अशी इन्फॉर्मेशन नाही कसं सांगतो हां आता इन्फॉर्मेशन कसं मिळतं आम्ही कसं सांगतो किती वेळा तक करतो टाइम निकाल समझ रहा आप ऐसे में आप ऐसे सोचिए आप ऐसे सोच रहे हो कि आपको यहाँ पे खड़ा कर देंगे आप वो हम नहीं सोच रहे हैं लेकिन हम ये सोच रहे हैं आप किसी भी डिसीजन पर नहीं आ रहे ये हम सोच रहे हैं ना गवर्नमेंट आ रहा है ना आप आ रहे हैं बताइए मैंने सर अंत कितको पर्यंत हां तुमको खबर आहे सर जनपर्यंत जेवण नको अंत आप अंत के साथ कह रहे हो अब उन चीज़ों में ये बड़ी चीज़ है अब इसमें ये इंसिस्ट करना कि हमें तुरंत पेपर किसी में बताओ तो ये तो ठीक नहीं है कोई मैं ये भी तो एक नंबर रिक्वेस्ट आपसे कर सकते हैं कि आप लोग सब अपने सॉरी मैंने बोला अपने घर जाइए मैं ये बोलना कि हमें तुरंत के तुरंत अभी के अभी डिसीजन लीजिए वो भी इंसिस्ट करना भी ठीक है आप लोग अपना प्रोजेक्ट प्लीज ये बोलना कि नहीं हम हमें तुरंत के तुरंत उसको स्क्रैप करिए और हम कुछ सुनेंगे नहीं आपको सही नहीं बुलाया मैं चाह रही हूँ कि आओ एक बार बात करते जो भी इसी चीज़ पे इंसिस्ट करना कि नहीं हमें स्क्रैप करना ये भी सर आप भी अब आपको भी पता है संगीत से सारी चीज़ें चल रही कई सारी डिस्कशन हुए अब देखिए इसी समय पे आप भी यहाँ पे है ना हम लोग सब लोग यहाँ पे इंसिस्ट करना कि नहीं हमें अभी के अभी बताइए अभी के अभी ये इंसिस्ट करना पड़ता है अभी मैंने आपको समझ लिया आपको अभी आप मैं आपको जब ऐसे जो ये होते हैं इशू होते हैं हर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है ना जो एजुकेटर जो है ऐसे और जो मास के लिए एजुकेशन हैव बीन इन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन व्हेन आई वाज PBSc अभी मेरी 63 ईयर्स है 43 ईयर्स है कभी इस तरह का मेरा अनुभव नहीं है कभी नहीं आई एम अ लीडर ऑफ मैं यही तो मैं बता रहा हूँ आपको इस तरह का सिचुएशन जो है ना हमारे लाइफ में मेरे लाइफ में कभी नहीं है हाँ आप हमको बोलते हैं कर जाइए बाद में देखिए हाँ आज का दिन हमें कल नहीं है एक्चुअली हम लोग घर में ही रहने वाले हैं इधर आने वाले नहीं था पर ये 18 दिन से शायद आपको मालूम है कि नहीं बैकग्राउंड तो हम लोगों को क्यों क्या आने का है आज 19 आवर की अभी सामने वाले की आंखें नहीं खुल रहा है इसलिए हमको अभी घर छोड़ के इधर आना पड़ रहा है हम लोग तो घर में ही रहने वाले हैं सुबह काम को रात को वापस आती है इधर हमको आप देखा है हम लोग कभी आते नहीं थे सड़क पर सर तो आपकी गवर्नमेंट हमको सड़क पे ला रही है सर जी कल CM से भी हम लोग बोला उसको क्लियरली हम लोग बोला वो भी बोला था आप आंदोलन मत नहीं सर को पता है जिस एजुकेशन में मैं रहता हूँ सर को करना त्यांना आम्ही केव्हा वायलेंट नाही झाला आणि आमचे वायलेंट झाला आम्ही पण आम्ही सर कैसे डिस्कस करने जाए कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं तो ये होगा नहीं सर आप देखो अभी ये क्या पूरा आपके हाथ में क्या करने का CM को भी हम लोग कल क्लियरली हमें था हमको CM को क्लियरली बोला हम लोग हमको सड़क पे नहीं आने का कुछ करने का अभी वो सड़क पे आने का आंदोलन करना CM आपके हाथ में क्लियरली बोला है अरे कल हम लोग 15 जन ऑलरेडी मिला है ये कई चीजों में समय लगते हैं ना मिल के बात करें कंसल्ट में तभी तो आप लोग ऐसे ये तरीका कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करके करेंगे आप लोग नहीं आपको नहीं हम लोग ऑलरेडी 15 लोग इसके मिले हैं आप सर
बार बार वही बात दोहराते हैं। वो तो पुरानी बात हो गई सर। नहीं, कल 4 बजे गया हम, कितना, आज तो वो 4 लोग, कल कितने लोग बुलाए थे? 25 लोगों के सामने हमने हमारा पूरा जो पूरी बात मिलके अभी तो उन्होंने हमको बोला था, हाँ हम लोग तो ये करें, बताइए अभी ऐसे आज जेन्ना तुमकां सगळें सांगलां आमी बाबा आमी आज एज्युकेशन करतले म्हणजे करतले कळ्ळें न्ही तेन्ना आज हातूंत खूब म्हाका हेतून सांगपाक आतां ओके जे कितें आतां प्रोसिडींग चल्लेलें आसा थंय बरोबर तें आमकां हेजे वरसून कळटा सगळें बरोबर सोशल मिडिया वरसून कळटा हेजे वरसून सगळें कळटा म्हणजे तुमचें थंय पॉझिटीव कांयच सोडूंक ना मागीर जर थंय पॉझिटीव जर थंय कांयच चालू ना आं तूं आमकां आपयता कित्याक जेवणाक आपयता कळ्ळें सर जेवणाक आपयता आमकां तुमी आं आता जर तर ती बरी खबर जर आसली तितलें आमकां तें सुद्दां हें जावपाचें सामकें उल्हास असं आहे आमच्या इथे म्हणलं तळे रे तळे उदक आपल्या स्वार्था खातीर तेंच्या कित्याक कितें आसा इंटरेस्ट हां IT पार्काच्या म्हणल्यार IT पार्काच्या वेळार आमच्या फाटल्यान ताचे पाड घालून कोर्टान न्याय दिलो आमच्या बाजून आनी आतां 7-8 वर्सांनी बरं सगळें सांगता जीएमाच्या सभेन बरे बरे ऑफिसर जे आसले तांच्या मदीं सांगता हेजे बिगाड कित्याक करतले कर्दनकार जाला मतदारसंघ बीकॉम डिव्हिजन त्यांनी इंग्रजांच्या विरोधात केले आता हे दुसरे इंग्रज तयार करतात सुधारित इंग्रज गव्हर्नमेंट बीजेपीच्या पार्टी सुद्धा हे केली ना लक्ष घालना हांगासर तो सदानंद कानवडे म्हजो बरो मित्र बरो म्हणजे इतको बरो CM म्हजो बरो मित्र हांव समजलो कितें हें आसा तें हें करतलें ना पार्टी काम नाही आसा फटाफट रिजॉल्व करा तुमचो कितें इशार आसा असो हांव म्हणटलो आनी कितें उलोवपाचें सारकें म्हणून
लाईव्ह असा चलतेला ओके मरे अवकट करू असा मरे तू घेता बिटूसी घेता का लाईव्ह करता आमी आसा ते मेरशे जंक्शनाचेर आनी हिंगा आयज मॉर्निंग सुटी प्रोटेस्ट चालू आहलो आतां इवनिंग सुमार 8:30 जाल्ले ऐकायला तुका असो यो म्हणून एक साइड सरकार डिजिटल इंडिया म्हणटा एक साइड म्हणटा डिजिटल करपाचें आयज तो डिजिटल करपाचें जाल्यार तुमच्या गेमर आणगायलाय मरे डिजिटल हे you are trying to suppress the media also. You must not support media. I
आमचा काय अजून सरकाराकडून काय घेऊन ना कलेक्टर सांगला आम्ही जागा अल्टिमेटम दिला आम्ही तिथे दोन सांगले एक तर आमका वसपाक दी आणि आमका अरेस्ट करा म्हणजे आमका वरा आमका ते वसपाक दिना आमची तयारी वसपाक जाय आम्ही डिसाईड करूया आता की आम्ही अंगात बसपाचे शांततेन बसपाचे ओके पीसफुली बसपाचे तांकां जाल्यार आमकां डिपेंड करून अरेस्ट करून मात सरकाराक लायसन दिवया की आंदोलन कशें करप आपल्या गांवा खातीर कशें करप आमचें कशें शिकपाक जाय अशें पेजन वचोनी आमचो निश्चय गांवा खातीर आमकां एक जाय स्क्रॅप जाल्लो जाय पेजन वचोनी कित्याक फाल्यां परत असेंब्ली आसा फाल्यां परत असेंब्ली आसा आमकां वचपाक जाल्यार केन्नाय वचपाक मेळटा मात तुमी लक्षांत धरा की आता आमकां ते वचपाक दिना आंदोलन हांगा बसून पिसफुली करतले आनी जर कोणाक कुडचल दिसता आमकां व्हरपाक जाय आमी कांयच तांकां एजिटेट करची ना तांकां इन्सल्ट करची ना जर कितें मारता बी जाल्यार ओग्गी रावतले जाल्यार आमी पिसफुली तांकां ते करतले मात कोणूच डायवर्ट जावप ना खंय आयवच बसप ना ह्या आयवच बसप ना पळय आमच्यो आमी एकठांय आहा म्हणून सक्सेसफूल जाला आमची युनिटी आहा म्हणून सक्सेसफूल जाला हे युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ विलेजर आहा सो ती युनिटी तुम्ही ब्रेक जावंक दिनाका थंय अर्दे वचनाका थंय अर्दे वचना वांगडा राहा हांगाच रावया कलेक्टर येयलो DIG येयलो सगळे MLA येयलो आतां पाळी ह्या CMची हांगा येवपाची तो CM येवचोर आमी हांगा रावया आनी आमकां मार्क करूंक ते दिना मागीर कोण येवचोर ते स्क्रॅप जावचोर आमी हांगा बसया असो आमी निर्णय केल्लो आसा तुमकां कितें दिसता ते तुमी सांगा जर कोण लाठी चार्ज करता मारून कितें जाता ओग्गी रावप पिसफुली करप मार म्हणपाचें आमचें आमी इतले दीस 18 दीस आनी 19 दीस आनी हेच्या पयलीं इतले दीस तिका आवय रडटा 3-4 म्हणून तिका खणटा तिका अत्याचार जाता तिच्या खातीर 4-5 दांडे खाल्ले तकले दांडे खाल्ले पांया दांडे खाल्ले आमी खावपाक रेडी आहा आतां हातान खाया हे वाडकाराक हे रोहन खंवटे हे फुगलेल्या मोठ्याक ताका सांगता आमचे ट्रायबल लोकां वांगडा हे बहुजन लोकांच्या वांगडा फकाणां करनाका कित्याक आहा तुका आमी ते पिसफुली दाखयतले इतले दीस तुमकां दाखयला आनी हेज्या फुडें दाखयतले सो हांगाच रावया हांगाच प्रोटेस्ट करया देव बरें करूं पोसा तोयच पोसा तोयच पोसा तोयच पोसा 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 एक पोसा रे डिवाइड जायना का सेपरेट जायना का तोयच पोसा एक मारी वच नाका आमच्या चिमलकरांचो इतको विरोध या युनिटी मॉलात आणि हो इतको विरोध असून हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार जर तर आमच्या तयार युनिटी मॉल हाडटा आसा जाल्यार
आम्ही वगीर रावतले, आम्ही वगीर रावपाक ना. कोणा खातीर आहे? आम्ही कोणा खातीर सांबाळटा म्हणून म्हणटा आता एकूच. आता हांव तर म्हणटा सगळ्यांनी याची नोंद घेवची, नोंद घेवची. सगळ्या प्रशासनात कलेक्टर असा, सगळे ऑफिसर असा, एसपी असा, डीवायएसपी असा, सगळे हांव आज ऐलान करता, ऐलान करता. जसे आमचे झारखंडचे आमचे ट्रायबलाचे लीडर भगवान बिरसा मुंडा इंग्रजाच्या विरोधात लढत येऊन ते जल, जंगल आणि जमीन वाचवली. तशीच तशा प्रकारचा लढो या तळ्याचेर घेवपाक आम्ही सिद्ध आसा काय ना. तर हांवूय आतां सांगता सीएमाक आणि रोहन खंवट्याक, आता तू तळ्याचे युनिटी मॉल असा ते हाडून दाखयस. आम्ही पळयता हाडून दाखयस तू. आयज दीस भर आमच्या आवयाचे, आमच्या भयणाचे, या भुरग्याचे, तरणाट्याचे आयज जो तोय तुम्ही अंत पळयला पळय काय न्हू, हो अंत आम्ही शेवट पर्यंत विसरचे ना. हा तुवें आमकां सुणी, माजरां अशा प्रकारची हांगासर कितें वागणूक दिली, ही आमी आतां कायम केन्नाच आमच्या जिवनात विसरचे ना. हे हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक सांगूंक करता. तरच जशें आतां तेणी सांगला त्या प्रमाणे अजयान या सीएमाची गाडी येवट्यांच्या नांव नाका येवट्यान वयतलो काय आनी खंयच्यान पळोवंक वयतलो कळ्ळें न्ही. येवट्यांच्यान वचो पर्यंत आमी हांगासर धरणां धरून रावतले आनी शांतताय आनी मागीर पळोवया ते आमचें कितें करता तें मागीर पळोवया. सीएमाक एकदां येवटेच्यान पास जावं हरशीं तो सदां पास जातालो, पण थंय तेच्यान दोळे फुट्टाले, दोळे नासले तेका, पट्टी बांदलेली तेणी धृतराष्ट्रा सारकी. आमी उपोशण करता थंय, बांदलेली मरे ताणें जाप घेतली आमची. तर आतां हेचेंच आसा सांगपाचें कितें आसा, तेच्या मदीं जर कितें पुरुषार्थ जर आसा जर जाय, मन नावाची चीज जर कितें आसा जर जाय, काळीज आसा जर जाय, तो हांगासर गाडी थांबयतलो आनी कितें तरी विचारतलो आनी विचारपाक जाय ताणी. तर हांव इतक्यात मागता तो पर्यंत आमची इतकी सहनशीलता आमची पळयल्ली आसा तेंच्यांनी. पासियेंस पळयता तो आमच्या टेस्ट करता तुमचे कडेन पासियेंस कितके बरें आसा. हां तुमी पासियेंस भायर काडपाक शकना बाबा येता आतां सारके तेंचे कडेन हें आसा, पिस्तोलां आसा, सगळें आसा, लाठी आसा, कळ्ळें न्हू, सगळें आसा तें. हां अश्रुदूर म्हणून आसा ते, टियर गॅस सगळें आसा. तेव्हा आमचे कडेन कांयच ना दिवना आमकां. नारी शक्ती सो कितें आसा आता मी मातशें शांतपणान आनी कांयच मस्ती करपाक ना, काय ना. सकाळी पासून जे शांततायेन जाला तशें आमी चालू केलें. नाका
ना उलयता म्हणून नाका नाका स्लोगन दिले मातशें आतां घोशणा दी आमकां नाका सकाळ पासून आठवत आसा रे बाबा आठवडे जे आसा त्यो आठले आमकां नाका म्हणून आमकां सगळ्या जगाक कळया आतां मातशें सुशेगाद घ्या मातशें रेस्ट घ्या बाबा प्लीज आमचे कोणा भितर या रे सगळे यासाठी घ्या यासाठी घ्या यासाठी कोण असले का यासाठी घ्या तिकडे घेऊन ना या भितर या आणि ऑलरेडी स्पेशल फोर्स येयला ते कशें पळयता तुमी तेका हांव तेच म्हणटा न्ही हय कितें रेरेस्ट करपाची इतलो कित्याक भियेता डॉक्टर प्रमोद सावंत जेन्ना शांतीपूर्वक सगळें चल्लां कसलोच कोण बोवाळ करिना ती बसीन कित्याक चडली तो एक सत्याग्रहाचो एक प्रकार आसता जेल भरो आंदोलन तुमी आयकलो आसतलो ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट भारताची स्वतंत्रता घेवपाक जेल भरो आंदोलन करताले
कित्याक जेन्ना तूं सरकाराचो विरोध आवाज उठयतालो तेन्ना ते तुका अरेस्ट करताले आनी जेलीन घालताले. सो लोक चॅलेंज करताले की जाता तितले लोक जेलीन घालून दाखय म्हणून, तुमची जेलूच आमी भरून दाखयता म्हणून. सो आज तो एक प्रकार करपाचो ताणी म्हाका दिसता प्रयत्न केलो. पूण आतां जेल भरो सोड, लोक म्हणटा की आमकां अरेस्ट करा म्हणून, अरेस्ट करिना आमकां. पूण दाणे, हेल्मेट, शील्ड हे सगळे घेवन हांगा पुलीस कित्याक धाडिल्ले आसा. सकाळीं तुमी पळयलें लोकांचो आवाज बंद करपाक जामर धाडलो, मोबायल जॅमर धाडलो. हे गोंयान पयलेंचदा जाल्लें आसा. दीस इज द फर्स्ट टायम समथींग लायक दीस हॅज हॅपन्ड. इट इज अ व्हेरी सिरियस इशू. म्हळ्यार खंय एक्सिडेंट जाल्लो किंवा कोणाक कितें जाल्लें जाल्यार तूं मोबायलार एम्ब्युलन्साक सुद्दां आपोवंक शकता नाशिल्लो. ताजे वेगळे कॉन्सिक्वन्सीस आसता. पूण ह्या प्रमोद सावंताक बाब ताका कळत ना बाबा आपूण जे डिसिजन घेता ते कितें जावंक शकता ते. सो सकाळीं जॅमर धाडिल्लो, आतां दाणे घेवन आनी हेल्मेट घालून पुलीस धाडल्या. कित्याक सकाळीं आमचो आवाज बंद जालो ना. सो आमची तकली फोडून तो आवाज बंद करूंक सोदता काय हांव विचारूंक सोदता. आमी तयार आसा जायते करपाक. वाल्मिकी आनीक हो इतिहास आहा इतले दीस हे करपाचें आंदोलनाचो गोंयांत तुजे मदीं 19 दीस आंदोलन जाल्लो आहा. अशें पयलीं केन्ना जाल्लें 19 दीस? IITचें जें आंदोलन म्हाका मेळावली जाल्लें न्ही तें म्हाका दिसता लास्ट जाल्लें एका सराचेर. पूण तेन्ना कितें जालें, आंदोलन जातकच थंयच्या आमदाराक मातशी बुद्द तरी आयली. तो भियेलो लोकां खातीर. विश्वजिता हय, कितें तरी फाटीं घेतलें न्ही. हांकां इतली हट्ट कित्याक? हांकां अशें कितें मेळपाचें आसा त्या युनिटी मॉलान त्या जाग्यार घालून जे आज बायलांक अशें तुमी दीसभर रस्त्यार उडयल्या आनी आतां तांकां सुणे कशें मारपाचे दाणे घेवन आयल्या तुमी. असो कितें हट्ट आसा? तुमकां कितें मेळपाचें आसा? सो आमी परत पिसफुली डॉक्टर प्रमोद सावंत बाबाक अपील करता, तुमचो इगो सोडात. सकाळीं म्हणिल्लें हांवें तुमच्या आतां सत्तेचो फक्त 1 वर्स उरिल्लो आसा. युअर गव्हर्मेंट हॅज जस्ट 1 year इन पॉवर. 27 तुमी वाल्मिकी ही मेन चावी म्हणटा ती दिल्लीक आहा खंय ह्या डिसिजनाची बाजून तुमी खंय पळयता? हांवें म्हाका जाल्यार तशेंच दिसता. म्हाका दिसता मोबायल जॅम आनी म्हाका वायट दिसता कित्याक हे पुलीस सुद्दां आमचे गोंयकार, तांकां आमचे दाणे मारपाचे ना, पूण तांकां ते आदेश पाळचे पडटा. हे ब्रिटीश करताले. भारतीय सेना म्हणजे भारतीयचेच जे सेना नाशिल्ले ब्रिटीश सेनान तांचो वापर करून ब्रिटीश भारतीयांचेरूच दाणे मारून उडयताले. सो हांचे आनी ब्रिटिशां मदीं फरक कितें आलो? सो हांव तेच म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंताक की 1 वर्स तुमच्या आतां सत्ता उरल्या, तुमी 1 वर्सान कितें तरी बरें करून वचा. 27 तुमी वचपाचें आसा तें ठरिल्लें आसा, हें सगळ्या गोंयकारांनी ठरयल्लें आसा. पूण कितें तरी बरें करून वचात नाल्यार तुमी श्राप घेवन वचा. या थँक्यू श्रीकृष्ण. थँक्यू श्रीकृष्ण. बरें दिलें. तुम्ही कितें उलयता? ना ना तुम्ही लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास प्रेझेंटली. ते वेस्ट वॉटर ते जमनीन जिरता आनी जे कदंबा दोंगरार जमनीन जिरता पळय ते आमचे तळयेनी आमचे तळ्यांनी आमच्या बांयनी वता. उदक चिमला येवन पळय आमच्यो कदंबा इतले डेवलपमेंट जाला, दोंगराचें डेवलपमेंट जाला. सगळी वयली घाण आमकां सुकयल्या लोकांक घेवची पडटा. सगळ्यो तळयो पेल्या, सगळ्यो बांयो पेल्या. पयलीं एक मेळची झर आशिल्ली, ती त्या झरीचें उदक वखदाक उपयोग जातालें. जेन्ना मेळचे मिलिटरी कॅम्प आयलो ती झर पाड पडली. आतां कदंबा प्लेटूय इतलें डेवलपमेंट जालां सगळी घाण तळ्यान वता आनी पयर पेल्यार. सद्या आमचे ST कम्युनिटी लोक आसा पळय ते
तळ्याचें उदकां भाजी कितें कितें पिकयता आनी तें पोट भरता पूण फाल्यां ते तळे पेल्यार जाले फुडल्या पिळगेक कितें आज ह्या जन्मान आमचे देवाचे पिळगेन पयशे आसा फुडल्या जन्मान हांवूच एसटी कम्युनिटींत जल्माक आयलो आनी हांवूय गरीब जालो म्हाका भाजी रोवंक जाय कितें रोवन पोट भरूंक जाय आतां तळे पांय पडल्या आज देवाचे पिळगेन हांव व्हडल्या समाजान जल्म आयलो म्हणजे पयशे आसा फुडल्या जल्मान जावं एसटी कम्युनिटीन जल्माक आयलो आनी पयशांक बाजयेर जालो म्हाका थंयच भाजी रोवंक जाय आनी त्याच तळ्याच्या उदकांत ती पिकोवंक जाय म्हणून ते तळे सांबाळूंक जाय आज देवाचे पळय म्हजे जाणट्यांनी जोडलेलो पयसो आसा पूण फुडले जेन्ना हांव परतो बामणागेर येतलो काय एसटी येतलो तें खबर ना पूण ते तळे सांबाळ फुडले पिळगेक सांबाळपाचें लोकांक भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय तो स्वताच भिला तो जेन्ना पयलीं सीएम जालो पळय तेन्ना बामणाची गरज ना म्हणली बामणाची गरज ना सगळे बामणांक काडले मागीर ताणें ओपोजिशनाची गरज ना म्हणली सगळ्यांक रुलेरान घेतले आतां कितें दोंगर काबार करची ती गरज ना भिवपाची गरज ना म्हणटा बरें आसा दोंगरूय काबार करची ओपोजिशनाची गरज ना म्हणटा सगळ्यांक रुलेरान उरता ओपोजिशन गरजेचें आसा पयलीं म्हाका डिफिकल्टी आसताली पळय म्हजे प्रश्न पांच असेंब्लीन मांडटालो इतलें बरें करून कितें तरी हांगा प्रोटेस्टांनी केलां अशें दिसता कितें सांगपाचें दिसता सरकारान काडूंक जाय हेजेर तोडगो बेगीन बारीक लोकांक त्रास जाता बारीक लोकांचे विशय सदांच पयले सुटावे करता
हे सगळे लोक पळय बसलेले आहा ते सगळे बारीक लोक बारीक समाजाचे सरकारान हेजेर मातशी गंभीर दखल घेवन हो प्रश्न बेगीन सोडपाक जाय ते सगळे ब्लेम करता टुरिजम मिनिस्टरान एक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तेंचे चिंबेलचे जे हे आसा तळे ते आयज दुसऱ्या दिशेन धांवता हेजेर तुजें कितें मत आसा मिनिस्टराचो आनी हेजो इशू कांय ना व्हडलो प्रश्न हो लोकांचो सांगता मॉल आनी हे जे पळय कितें आसा ते एक्चुली डेवलप एरियेन व्हरपाक जाय हे आतां पळय हे लोक जमल्या ते सगळे बारीक गांवचे लोक ज्या लोकांचे सगळे पोट त्या गांवांचेरूच चलता हे सरकारान हे प्रायोरिटीचेर घेवन हे प्रश्न सोडूंक जाय बेगीन डेवलपमेंट म्हणटा ते भायर करूंक जाय सिटीनी पयल्यार कळटा न्हू हे लोक थंय जो टुरिजम मिनिस्टर म्हणटालो की अरावंड 1000 लोकांक जॉब मेळटलो सपोज युनिटी मॉल आयलो जाल्यार खंय तरी उद्धार जातलो खंय तरी उदरगतीच्या वाटेन चिंबेलगांव वयतलो हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें दिसता ना पळय मॉल बील हेचो स्टेटस पयलीं पळोवंक जाय आनी ह्या लोकांचो स्टेटस पळोवंक जाय हे जे लोक आहा हे बारीक लोक हांकां बेश्टी आशा दाखयली तुमकां मॉलांनी कामां मेळटली तुमकां डेवलपमेंट जाल्यार म्हाका दिसना कित्याक ह्या लोकांक म्हणटा तो मॉल घातल्या मुळे ह्या लोकांचो डेवलपमेंट जावपाक ह्या लोकांची रोजी रोटी म्हणटा पळय ते हे गांव आपले ते सांगिता पळय आतां कितके दीस जाल्यार सांगता की आमचे हे पळय मॉल येत जाल्यार आमचे धंदे डिस्ट्रॉय जातले आमी जे भाजीपाले जे कितें करता ते आमची रोजी रोटी बंद जातली पळय सरकारा कडेन सगळ्यांक जॉबूय दिवपाक जायना आनी जे पळय लोक अशे पोट भरतात बारीक आपले हे करून तेजेरूय जर तुमी अशे त्रास करीत जाल्यार मागीर वायट मॅसेज वयता लोकांक त्या खातीर सीएमान हेजेर बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालून विशय सोडपाक जाय अजून सुद्दां सीएम पावोंक ना 19 दीस जाले आनी आयज तेंचो मॅसिव्ह प्रोटेस्ट आहा कितें मॅसेज दिवंक सोदता गोंयकारांक आनी गोंयच्या जनतेक आनी गोंयच्या सीएमाक गोंयच्या सीएमान म्हणजे आतां एसेंब्ली चालू पूण गोंयच्या सीएमान हितून आपल्यान पर्सनल लक्ष घालचें आनी बारीक समाज स्पेशली ओबीसी एसटी एससी जे लोकांक एक भ्रम जालो लोकांचे एक तकलेन येयला की बाबा हे लोक सरकारा पळय तो आमकां लोकांक त्रास करता स्पेशली एसटी ओबीसी आनी एससी तेन्ना हो एक बरो इश्यू आहा सीएमान येवन हो विशय जाता तितक्या बेगीन सोडचो आनी एक ह्या समाजाक बरी एक मेसेज पावता या थँक्यू सर मॅडम तुमकां कितें उलोवपाचें दिसता म्हाका दिसता की आतां जशे लोक आमचे भायर सरल्या सगळ्यांक कळपा जाय की आतां लोक आमी भिना आमी जेन्ना आमचे कितें प्रॉब्लम्स जाता तेन्ना आमी भायर सरता आमी आमचो आवाज उखलता आनी म्हाजे एकूच अशी रिक्वेस्ट आसा की जे लोक स्वता खातीर इतके झगडटा पळय तेंचे अन्याय करचो न्हू तांकां खंय तरी तेंचो कितें आतां जस्टीस दिवचो आनी तेंचें आयकून घेवचें या थँक्यू मॅम तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास लायव्ह सद्या तुमकां आतां स्पेशल फोर्साक येता आमी जे स्पेशल फोर्स सद्या हांगासर उबे आसा हे सगळे स्पेशल फोर्स आयलेले आसा गोवा पुलिसांच्यान एके वाटेन हांगा स्पेशल फोर्स आसा तर दुसऱ्या वाटेन हांगासर प्रोटेस्टर आसा हे पळया अजून कितें निर्णय येयल्लो ना स्क्रॅप मॉल जातले काय ना हेजे अजून एक कन्फ्युजन जावन उरलेलें आसा पळयत रावा गोवा रिपब्लीक 24 तास देव बरें करूं
आम्ही मार्च करता तुमच्या कितें आहा तें तुमी करा न्हू कायदो त्या बायलांक मिलांक अशें आमी बसून दवरूं शकना तुमी ऑथॉरिटी काय हें घेता सेक्युरिटी दवरता तेंची बायलां आहा भुरगीं आहा पळय तुमकां जाता जाल्यार एक 2 मिनटान तुमी कन्वे करा कलेक्टरान तुमकां कितें सांगलां तो कलेक्टर येयलो गेलो काय ना म्हाकाय खबर आसलें तें आउटकम 0 म्हणून सर जे पळय म्हाजो न्ही मागीर मॅडम म्हाजो आतां आवाज चडटलो सर वचून 1 वर जालें कळ्ळें न्ही ओरल घेवन वचूंक शकना तुका सांगला न्ही स्टेटमेंट ही मेड अ स्टेटमेंट एस्टरडे सीएम की अशें अशें आसा म्हणून तेजे कडेन सगळी बोलणी आमी केला म्हणून त्या बोलणेचेर फक्त तेंच्यांनी हें करपाक जाय कन्वे करपाक जाय इतकें धाडस करूंक शकना कलेक्टर ती काल तुमचे कडेन उलोवन गेला त्या प्रमाणे तांकां तो स्क्रॅप केल्लो जाय म्हणून हांगासून इतकें उलोवपाक शकना IAS ऑफिसर व्हॉट इज दीस कोंकणी कळटा हिंदीन सांगलें रे हां कितें हें चल्लां कितें तुमी कितें आमचो अंत पळयता हांगासर तुका सांगलें करा कितें अरेस्ट करता करा आमकां हें करिना तुमी वाय यू आर नॉट अरेस्टिंग अस तुम्ही कांयच हेंच जायना तुम्ही फक्त आमचे फुगडे पळयता हें पळयता तें पळयता मिडियाक एक सांगता पळय गव्हर्मेंटाचें काय चल्लां ते तुमी आतां हांगासर कॅमेरान मारून पळय ती जाणटी बिंटी कशी बसल्या ती गव्हर्मेंट आमचो कुड्डो बेड्डो सगळो जावन पडलेलो आहा हांगासर येता कलेक्टर येयलो टायमपास करून गेलो ताका न्हू 1 वर 2 वरां दिली तेच्या काय कन्वे जायना काय ना आतां आमचे कडेन काय ऑप्शन उरलेलें ना आमी पिसफुली फुडें मार्च करूंक सोदता आमी 10 मिनटां दिता हांकां कोण हांगा ह्या डिसिजन घेवपी 10 मिनटां भितर आमकां तर तुमी कन्वे करिना आमी मार्च करता बाकी तुमकां कितें करपाक जाय तें तुमी करा आमचो प्रोटेस्ट हो पिसफुली जातलो आनी आमी पिसफुलीच मार्च करतले बाकी कितें तुमकां करपाक जाय तें करा अदरवायज तुमी आमकां सांगा की हेंचे फाटीं फुडें कितें रात लेट सुद्दां आमी बसपाकूय रेडी आसा पूण हेंची सेक्युरिटी जबाबदारी फाल्यां फुडें बरें वायट कितें जालें ही सगळी प्रशासनाची जबाबदारी आमचो आतां संयम आसा तो तुटलेलो आसा हे शब्द घाला न्ही आमचे आनी तुमचो कोण हायर ऑफिसर आसा ताका करा मेसेज करा अशें म्हणटा म्हणून आमी आमचो संयम तुटला आनी आमी आतां कितें करूंक शकता करा तुमी आमकां फोडपाचें आसा मोडपाचें आहा कितें करा सगळें करा सगळ्या ऑफिसर सांगला की तुमचे कडेन जर तुमकां जायना करपाक आमी वॉलंटरीली सरेंडर जाता तुमी करा आमकां अरेस्ट आमी गाडयेर बसले तरी आमकां हालोवपाक रेडी ना हांगासर पण आमचे डिमांड कितें आहा तेवूय आयकोन हें करपाक हॉर्न करपाक रेडी जाल्यार आमी करपाचें कितें ही मदले ती वॉलंटरी
अरे तुका किती असा काय ना रे मनीस पण आभार केले मनीस पण अरे अरे चल अरे स्टार बघा आमचा अंत गिराक पळयता होय सत्ता तुमका आहे हांडीर घेऊन नाच तेका रोहन गावठ्या हांडीर घे बरो आणि एक बॉम्ब दी तेका बरो असेच पिटार करता असेच हे आता तुम्ही रँक वनाचे ऑफिसर हा तुमका सुद्धा हांगासर हे न्हू इज नॉट युअर इन्सल्ट इज अ इन्सल्ट हांवूय ऑफिसर आशिल्लो काही येऊन ना हा तो कलेक्टर बाबा बॉब आता हे पळयता ते आमी ह्या आसा आम्ही तांकां पळयले आनी आमकां पळयले दीसभर आमी एकमेकांक पळोवन जाले असो सीएम कित्याक भिता आनी तो आमचे चार आसा पळय आमचे एसटीचे एकलोय जाप कित्याक काडना अशें मनी कित्याक जाल्या तुमी तलवडकार आमचो काणकोणचो रमेश तलवडकार आमचो हो गणेश गांवकार भाऊ हो आमच्या हातांत वाच हो आपल्या गोविंद गाडे कितें चल्लें कितें बेकार रे आमी बेकार हा इतले कित्याक रे ताका भितात आमी तुमचे मनीस न्ही तुमी आमचे मनीस न्ही हे कितें हे कोण हे ट्रायबल आमी ट्रायबल कितें म्हाका पाहिलें तुमचे कडेन हा आनी मागीर वॉर्डर सोडटले ताका भितर वाडे कोण आमी नक्षलवादी हय कितें चल्लें कितें मातशें बस हे ना तुमकां फोडून गेल ना लोकांचे परत तुमी येवचे ना आमच्या दाराक सरकाराक कितें दिसता की हांगासर टायम काडलो लोक वाजयतले आनी घरा वयतले हांव एक सांगता एक सांगून दवरता चिमोलकराच्या सायडीच्यान आमचो 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 स्ट्रायक आयच्यान सुरू जाता आमचो स्ट्रायक आयच्यान सुरू जाता कट मारून मरे झालो आतलो माझे माझे उदाहरण मैं आसा ते मैच खेळच्या
फुटांत बांदून तुझी बिल्डिंग केला मरे कोकणाची रे काल सीएमान तुमकां बरोबर चर्चा केन्ना डिसिजन जावन आसा चर्चा जाल्या उपरांत मागीर डिसिजन जाता तुमकां चर्चेक आपयले आनी काल व्हिडिओ करून सगळ्याक व्हायरल करूं तेंच्यांनी की युनिटी मॉल कित्याक जावं कशें राजकारण हे सगळें राजकारणी करतात दगाबाजी जाली आनी अरे मूर्खानो खंय आसा ते दाखय न्ही खंय आसा नो मिनिंग नॉट एनओसी नॉट एक्झॅक्टली आणि
नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार. आमी आसा मेर्शी हांगासर. आयज सकाळ सावन हांगासर चिमलकारांचें जें आंदोलन सुरू आसा तें तुमी सकाळ सावन लायव्ह वेगवेगळ्या मिडियाचेर पळयत आसात. 19 दीस हो हंगर स्ट्रायक आनी हें आंदोलन ह्या चिमलकारांनी केल्लें आसा. खरें म्हटल्यार जशे जशे आंदोलनाचे दीस वयता तशी तशी आंदोलनाची हवा वयता अशें आमी जाणा. पूण जशे जशे आंदोलनाचे दीस वयता तशें तशें आंदोलन उग्र जाता अशें आमकां क्वचित प्रसंगात पळोवपाक मेळटा. हें कित्याक जाता तर हें आंदोलन हें ह्या लोकांच्या काळजाचें आंदोलन. हें वेगळी आंदोलन न्हू, हें पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड आंदोलन न्हू, हें अस्तित्वाचो लढो, ह्या चिमलकारांच्या अस्तित्वाचो लढो. आनी त्याच खातीर जीवन मरणाचो हो प्रश्न तेंच्या खातीर आसल्या कारणान आयज फाटली 19 दीस हे चेन हंगर स्ट्रायक तेंचो सुरू आसा. आनी आयज तांणी विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाक लागून म्हणून आयज हें आंदोलन सुरू केल्लें. ऑब्वियसली विधानसभा सुरू आसा, पवित्र लोकशाहीचें आमचें स्थळ, ज्या स्थळाचेर लोकांचे विशय चर्चेक येवपाक जाय जाल्यार त्या स्थळाचेर ह्या चिमलच्या ह्या आंदोलनाची कशी फकाणां आनी कशी फजिती सुरू आसा ती आमी पळयल्ली आसा. ह्या चिमलच्या आंदोलनाच्या विशयाचेर काल विधानसभे भितर एक कॉलिंग एटेन्शन येता. कॉलिंग एटेन्शन सरकारचोच आमदार ज्या मतदारसंघान हो युनिटी मॉल येवपाचो आसा त्याच मतदारसंघाचो आमदार हो कॉलिंग एटेन्शन हाडटा आनी ताचेर त्याच सरकारचो मंत्री उत्तर दिता. त्या मंत्र्याचें उत्तर तुमी पळयलां आसतलें. जर पळोवंक ना जाल्यार तुमी मुजरत त्या मंत्र्याचें परत उत्तर आयकात. तें उत्तर आयकल्या उपरांत हो मंत्री पर्यटन मंत्री काय आदिवासी खात्याचो मंत्री असो प्रश्न तुमकां पडटलो. आदिवासी खात्याच्या मंत्र्याक सुद्धा ह्या आदिवासी लोकांचे जितलें पडोवंक ना तितली काळजी आमच्या गोंयच्या पर्यटन मंत्र्याक ह्या चिमलकारांची आनी ह्या सांताक्रूज मतदारसंघातल्या लोकांची जाल्लेली आसा. कशा तरेन तांणी आव्हान केलें वेगवेगळ्या ज्या आंदोलनांत बसपी आवयन की तुमच्या भुरग्यांचो फुडार तुमी पळयात, तुमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक थंय स्टॉल मेळटले. ते जर चित्र तुमी त्या युनिटी मॉलाचेर जर पळयत जाल्यार त्याच्या कुशीक गोंयकाराक उबो तरी रावपाक मेळटलें काय ना हो खरो प्रश्न आसा. फटोवप खूब जालें. काल पुरायपणान त्या चर्चेच्या उपरांत एक गजाल तुमच्या लक्षात येतली की केंद्र सरकारान थंय पयशे दिल्या, केंद्र सरकारान पयशे मंजूर केल्या म्हणून तो कंपल्सरी येवपाक जाय. कोण म्हणटा कंपल्सरी येवपाक जाय? आतां मेरेन तुमी कितले प्रोजेक्ट मोपा एअरपोर्टाचेर तुमी पेडणेकारांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगल्यो, बिझनस दिता म्हणून सांगल्यो, टॅक्सीवाल्याचे हाल सुरू आसा कितल्या जाणांक तुमी दिले. आयुष हॉस्पिटलांत तुमी स्थानिकांक नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगल्यो, खंय आसा तो एग्रीमेंट स्थानिकांक नोकऱ्यो दिवपी? तुमी लोकांक परत परत फटयतात. लोकांक जर नाका जाल्यार तो युनिटी मॉल तुमी त्याच जाग्यार कित्याक हाडपाक सोदतात? ह्या पुराय आंदोलनाचें नेतृत्व करपी गोविंदबाब शिरोडकर आमच्या वांगडा आसात, जे चिमलच्या बायोडायवर्सिटी अध्यक्ष जावन आसात. त्या भायर गोंयचे नामनेचे सोशल एक्टिविस्ट स्वप्नेश शेर्लेकर सुरवात करता आमच्या गोविंदबाब शिरोडकरा कडल्यान. काल तुमी मंत्र्याचे उत्तर आयकले आसतले. मंत्र्यान ज्या पद्दतीन ज्या पद्धतीन तुमचे तो भले करपाक सोदता, तुमच्या आदिवासी समाजाचे तो कल्याण करपाक सोदता, तुमच्या आदिवासी भुरग्यांक बायलांक तो त्या मॉलांत नोकरी दिवपाक सोदता, तुमच्या लोकांक तो वेवसाय दिवपाक सोदता, इतले जावनूय तुमी त्या युनिटी मॉलाक कित्याक विरोध करता? आयटी पार्क हाडपाचे वेळार विरेश, तुम्ही आता पुतून असेंब्ली काबार जावन हांगासर येयलेले आहा आनी ओके असेंब्लीन पुतून हांगासर येयलेले आहा आनी तुमी पळयता पुलीस बंदोबस्त चड जालो म्हणजे तेजेर तुमचें कितें? पळय कितें आसा, आमी आमचो डिमांड जो आसा तो क्लियर केल्लो आसा आनी जे चिमलकारांचो डिमांड आसा तो म्हणजे युनिटी मॉल स्क्रॅप करचो. आनी हो जो इश्यू आसा तो आमी विधानसभेन कंटिन्युअसली लावन दवरलो. आतां पासून आमी विधानसभेन केन्ना आसले तेन्ना मुखेलमंत्र्याक सांगलें की बाबा हें तुमचें हट्टीपणा सोडा आनी हे युनिटी मॉल जे आसा ते स्क्रॅप करा. लोकांचो प्रश्न आसा हो आमचो स्वताचो प्रश्न, हो लोकांचो प्रश्न आनी लोकांक कितें जाय त्या भशेन तुमी अंडरस्टँड जावन तेजो विचार करून तुमी एक्शन घेवपाक जाय. आतां जेन्ना आमी विधानसभेन आसले तेन्ना तितल्या पुरती पासून आमी सांगलें की बाबा तुमकां कितें पॉयंट आसलें ना तुमी हेज्या पयलीं तांकां कित्याक सांगना, तुमी डायरेक्ट युनिटी मॉल हाडलो आनी आतां तेंचेर ठोकलो
सो एक विचार जो आसा म्हाका दिसता ह्या मुखेलमंत्र्यान करपाची गरज आसा की ह्यांच्या म्हटल्यार आमच्या जो बहुसंख्यक एसटी डॉमिनेटेड जे चिमलकार आसा ते चिमलकारा वांगडा रावचे आनी हो जो युनिटी मॉल आसा तो टोटल स्क्रॅप करचो अशें न्हू की तो दवरचो मातूय दवरचो तो डायरेक्ट स्क्रॅप करचो आनी हो इको सेन्सिटीव एरिया हो प्रोटेक्ट करून दवरपाचो. पूण गिरीश बाबा आतां पळयत जाल्यार हे सकाळच्यान बसल्या प्रोटेस्ट हांगा आहात तांकां एसेंब्लीन वचपाकूय मेळना सो ते हांगाच बसल्या केन्ना पर्यंत चलतलो एक पळय म्हाका खरें म्हटल्यार दुख्ख दिसता कित्याक सकाळच्यान सांज पर्यंत उपाशी पोटाचेर ते सगळे लोक हांगा जमलेले आसा आनी एक पोट तिडकीन ते आपणाचो आवाज आनी उलो मारीत आसा. आयज मुखेलमंत्री आमचो मुखेली आनी त्या मुखेल्यान खरें म्हटल्यार तेंचे कडल्यान आयकोन घेवपाक जाय तो परत काल जेन्ना गेले कालूच हें खरें म्हटल्यार सॉल्व जातलें आनी ह्या हेजेर पावचे नासले. काल समज तेंच्यांनी म्हटलेलें की बरें आसा आमी कितें आसा तें होल्डार दवरता आनी बंद करता आनी प्रत्येकदां आतां तेंचो मिनिस्टर रोहन खावटे एक कडक कशें स्टेटमेंट दिता की आमी कशेंच फाटीं सरपाचें ना आमी फुडेंच वयतले. मुखेलमंत्री सांगता हो आमचो प्रोजेक्ट आमकां जाय तशें आमी करतले आमी फुडें वयतले म्हटल्यार हे कशें ही हट्टीपणां धरूंक जायना. आमी लोकांचें चिंतपाक जाय लोकांचो कितें व्यू पॉयंट आसा हो आयकोपाक जाय आनी क्लियरली जेन्ना इन्फ्लुयन्स झोनाचे आमी उलयता ते निग्लेक्ट करता तेजेर उलोवंकूच सोदता. सो आमी लोकांनी जो पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा हेका आमी पाठिंबो दिल्लो आसा आनी पिसफूल प्रोटेस्ट आतां सकाळच्यान सांज पर्यंत पिसफुल्ली ते रावल्या आजून पासून जेन्ना पुलिसांनी पासून तांकां सांग की फुडें वचपाक हांगाच राव म्हणून तरी पूण ते हांगा रावले. पण हेजें जें हें आसा म्हटल्यार हाती भायर वचपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता हें कंट्रोलान उरपाक जाय आनी लोकांक तो राग येयल्लो आसा म्हटल्यार हें साहजीक आसा कित्याक इतलो सकाळच्यान सांज कोणीय येल्यार राग येतलोच आनी हो राग तुमी निर्माण करपाचो प्रयत्न करूं नाका. लोक गोंयकार आमचे सगळे आनी गोंयकारांक प्रोटेक्शन दिवप आनी गोंयकारांक सारकें दवरप ही आमची गरज आसा आमकां सांबाळपाक जाय. आनी फाल्यां कितें आसा आतां आमी पळयता की इतली सेक्युरिटी हाडल्या पुलीस फोर्स हेल्मेटां घातल्या जॅकेटां घातल्या जो हे जेन्ना लाठी चार्ज करता त्या भशेनचें हें केल्लें आसा हें जावपाक जायना. आमी थंयच सांगलां आनी सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की लाठी चार्ज करची ना म्हण अशें आमी जेन्ना थोडे सीन पळयले की बसींनी बीन पावल्ले लोकांक बसींनी घातलेले सो हेंय जाल्लें तेंय आमी तांकां सांगलें की हें जावं नाका एरेस्ट करपाचें न्हू कितें आसा तें बरे भशेन मोगान हें सोल्युशन हाडपाची गरज आसा. आनी आमी म्हणटा की गोंय समज आमी राखतले नाल्यार बरे भशेन राखपाक जाय बरे भशेन मोगान आमी एकामेका कडेन बरे भशेन उलोवन राखपाक जाय आनी समज वायटपणान गेले जाल्यार ते हाती भायर वयतले. सो हें जावचें न्हू हांवूय तेंचेर आतां उलयतलो कितें आसा एक्झॅक्ट सिनारियो अजून पर्यंत तरी मेसेज कांय ना आमकां विधानसभेनूय ना विधानसभेचें अधिवेशन चालू आसा. ऑपोजिशन लिडर थंय उलयता म्हाजें उलोवप जालें आनी त्या उलोवपानूय हांवें मांडलें की कित्याक लागून युनिटी मॉल नाका आनी कितें हो प्रश्न हें सगळ्यांक खबर आसा तरी पूण मिसगायड करपाचो प्रयत्न हे करता आनी ते म्हणटा की दुसरे कोण तरी मिसगायड करता. आमी कोण मिसगायड कोणाक करिना सगळें खबर आसा. युनिटी मॉलाचेर पूर्णपणान एक्सप्लेनेशन हें ऑलरेडी दिल्लें आसा ते आनी आमी सांगपाची गरज ना. पण इतलें आसून बसून इतलें जाणून बसून तुमी तरी पूण हट्टीपणां घेवन बसल्या ही हट्टीपणां बंद करपाची गरज ना. आतां आमी तेंचे कडेन कितें आसा एक्झॅक्ट म्हाका खबर ना तेंची कितें आसा जावं तांकां कितें मेसेज येयल्या तीय आमकां खबर ना कित्याक सरकाराच्या थ्रू कितें मेसेज येयल्या तीय कळपाक जाय. आनी म्हाका खरें म्हटल्यार बरें दिसना कित्याक दीस सकाळचे येयल्ले वताक आखे कडार रावन ते आयज रातचे आतां 9 जावन गेली तरी पूण ते आसा एकूच तेंचो हे प्रश्न आसा तो हें आनी हेका कितें म्होंव लागला हें खबर ना म्हाका. जो युनिटी मॉल आसा हेका म्होंव कसलो लागला सायडीकचे दोंगर आसा तो तेजो म्होंव लागला ते दोंगर काबार करपाचो म्होंव लागला ती कसली कफरादी आसा आनी कसली जमीन आसा काय तेजो म्होंव लागला हें सगळें हेजें फायंड आवट करपाचें पडटलें कित्याक इतलो म्होंव लागून येयल्या अशें म्हाका तरी दिसता कित्याक इतली हट्टीपणां घेवन बसल्या. तेणें म्हणपाक जातालें आमी विचार करतले कितें आसा तें मात हांवें हाडटलेच म्हणटा हो कितें म्हणून हें म्हाका कळना हाडटलेच म्हणटा हेजेर आमी कितें तरी निर्णय घेवपाचे आसा हें आमी फुडें तकलींतले मागीर हाडटलेच हो हाडटलो जो हट्टीपणां आसा पळय ही म्हाका दिसता सरकारान फाटीं घेवपाक जाय आनी विधानसभेचे जितले तेंचे 33 जे आमदार आसा ह्या 33 आमदारांनी चिंतपाक जाय. आमी जो तेंचो मिनिस्टर आसा ट्रायबल मिनिस्टर आसा रमेश तावडकर तेकाय हांवें सांगलें विधानसभेनूच तेजे हें सांगलें ताका की बाबा हें जावपाक दिवं नाका तुमी कितें आसा जाल्यार उलया आनी उलोवन कितें जाता तें सॉल्व करा हें फुडें व्हरपाक दिवं नाका. सो आजून पर्यंत तेंच्यांनी तरी आजून हें करूं ना. हांव तेंचे कडेन विचारतलो कितें एक्झॅक्ट तांकां येयल्या मेसेज काय ना ती येवंक ना नाल्यार तेंचें कितें डिसिजन कशें कितें आसा तें कन्वे करपाचें आमी प्रयत्न करतले. आमकां जाय की बरे भशेन हो युनिटी मॉल भायर मारलेलो आनी लोकांक जो त्रास जाल्लो आसा आयज इतलो त्रास जाला आनी फुडें पासून असो त्रास जातलो जाल्यार ते हट्टीपणां सरकार घेवन बसलो ना. तुमची रिक्वेस्ट कितें आसतली काय म्हणटा लोकांक तुजी रिक्वेस्ट आतां कितें लोकां कडेन हांव उलयतां कित्याक हांव लोकांक मेळोंक येयला
हेच्या पयलू आमी कंटिन्युअसली प्रोटेस्ट जावं जो मुवमेंट आसा जो मुवमेंटान आमी वांटेकार जाल्ले आसा हो लोकांचो मुवमेंट आसा लोकांक कितें जाय चिमेलकारांक कितें जाय त्या भशेन आमी करतले आमी हेच्या पयलू कितलेशे मुवमेंटांनी तुमी पयला आसा हालींच आमी करमळीचो मुवमेंट घेतलो आनी तोय आमी हें केलं थंय पासून अशेंच जाल्ले ऑफिसर आपणाक जाय तशें करता ते नाका आसलेल्यो रिपोर्टी दिता कोण कितें सांगता म्हणून दिता सो हें सगळें मिली भगत जी आसा ती दिसता आयज हांवें एसेंब्लीन बसून काडलें की एक मर्डर जो जाता उमाकांत खोत जाग्यांक लागून मर्डर जाता जागो हो आयज सामको व्हडलो सब्जेक्ट जाल्लो आसा आनी ह्या जाग्याकूच लागून आयज जितल्या लोकांक जमनीर बसचें पडलें हो गांवचो जागो आसा हो राखून दवरपाची गरज आमचे कडेन आसा भायली लॉबेंचो सगळ्यांचो दो ह्या जाग्यांचेर आसा सो हो प्रोटेक्टर म्हणून आयज हे लोक आयज सगळे हांगा बसल्या पळय ते प्रोटेक्टर गोंयकार कोण बसले हे प्रोटेक्टर ऑफ दीस लँड आनी प्रोटेक्टरांकूच तुमी आयज आडोवन दवरता प्रोटेक्टरांकूच तुमी उलोवंक दिना प्रोटेक्टराचे आवाज आयकुपाक सोदिना सो हे म्हटल्यार प्रोटेक्टरांकूच तुमी काबार करपाक सोदता काय कितें हो आनी एक व्हडलो प्रश्न आसा सो हांव परत एकदां ह्या सरकाराची यंत्रणा जी आसा तेंचे जे मुखेलमंत्री आसा मुखेलमंत्र्या कडेन आग्रह करता की हो जो डिमांड घातलेलो आसा हो डिमांड जो मांडलेलो आसा हो डिमांड तुमी आयकून घेवचे आनी हे युनिटी मॉल स्क्रॅप करता पळय कशें आसा अशें खूब जाण म्हणटा आतां थंय जो एजी आसा पांगम एक स्टेटमेंट दिवन गेलो पळय मात अशे स्टेटमेंट व्हडली करून गेले हेच्या पयलू जो आदलो कितलेशे मिनिस्टर सीएम पयलूचे मिनिस्टर ते सगळे स्टेटमेंटां करता ते डायरेक्ट स्टेटमेंट करता पण लोकांचो पावर इज सुप्रीम पिपल्स पावर इज सुप्रीम आनी हे तुमी मेयावलीच्या टायमार पळयला कोडाराच्या टायमार पळयला हे तुमी सांगार जेन्ना IIT येतालो त्या टायमार पळयला काणकोण IIT येतालो त्या टायमार पळयला प्रत्येक वेळा जेन्ना अशें जाता आनी नावशीच्या टायमार पळयला आनी प्रत्येक गांवांनी अशें कितें घडटा तेन्ना लोक जे आवाज करता लोक कशे उलयता लोकांक कितें जाय हें धाडपाक जाय कॉन्स्टिट्युशनान पासून तेंच बरयल्लें आसा की आमकां लोकांचो कितें अधिकार आसा तो प्रोटेक्ट करून आमी फुडें वचपाक जाय थँक्यू नहीं आज हम मिलने आए और अभी मेरे को बहुत दुख लग रहा है क्योंकि सुबह से जो प्रोटेस्ट करने के लिए चिंबल के लोग आए हैं सुबह से इधर पहिली नेगेटिव्ह येता हेका विचार दिलो आमचो कोण रुदल फर्नांडीसा विचार मारलो तेणी तेचे सगळे काढल्या बरोबर आमच्या स्कूलचे पळत काढलो कोणी आमच्या रुदल IT पार्काच्या तेची प्रॉपर्टी दाखयल्या बरोबर दादांनी मॉलेस्टेशन केलें थंयसर बिल्डिंग्यो काडून अशें जालें आनी आतां हांव मॉलेस्टेशन करता म्हाका विचारता म्हाका करपाक कित्याक दिना तूं अजय तुमी 10 मिनटां टायम दिलो ऑलमोस्ट वर मायच जाय दिले तुमकां कितें रिप्लाय येयल्लो आसा रिप्लाय अजून काय केवं ना आनी मागीर आमी सांगलेलें की आमी वयता म्हणून आमकां वचपाकूय दिना मागीर पयलें सिच्युएशन कशें आउट ऑफ कंट्रोल केलें ते जावपाक नाका लागून आमी ठरयलां की आमकां तुमी वचपाकूय दिना मार्चूय करूंक दिना सो आमी हांगाच बसतले लोकांनीच सांगलां हें सगळ्यांचें आहा की ते हांगाच बसतले ते पळोवन आमकां रिप्लाय काय येयना आनी काय आमचो जी डिमांड आहा ती स्क्रॅप जायना ते पळोवन हांगाच बसतले कित्याक फाल्यां परत असेंब्ली आसा सो फाल्यां आमकां वचपाक मेळटा तें सोंपना इतले बेगीन सो अशी न्यूज आमकां मेळ्ळी की सगळें जालां म्हणून स्क्रॅप जावपाचें आहा फक्त एक रोल कावटे मातशें मदीं येता म्हणून अशें आमकां आयकूंक मेळिल्लें ते कितें करून खरें आहा कितें आहा आमकां कांय खबर ना की एसेंब्लीन कितें जाता तें आमकां खबर ना पुलीसूय चड जाल्लें आसा लोकूय चड आतां येवूच आसा आमी अपील केल्लें तर सो आमी ठरयलां की आयज ह्या दीस हांगाच रावपाचें कितेंय जर अपडेट येना जर आमी फुडलो 7 स्टेप आहात आमी फाल्यां सकाळीं घेतले
पण सध्या लोक दिसभर हांगसर आसा ऑलमोस्ट आतां लोकांनी कांय खावना सो लोकांची हेल्थ कंडिशन की कशी व्यवस्था केला आम्ही जेवणाची तर व्यवस्था केला मध्ये त्यांना चाय आणला आणि स्नॅक्स आणलेले आम्ही आता जेवणाची व्यवस्था केला थोडे जण 10 ते 15 जण आम्ही हंगर स्ट्रायकर असतात त्यांचं आमचं हंगर स्ट्रायक सोंग तोडला मग ती तत्पर आता मातशे त्रास जाता जाली दिसती आपल्या गावा खातीर आपल्या तोया लेखा खातीर ती रेडी आसा तेंच्यांनी हय म्हटला सो आमी ते तेंची कंडिशन आमी पळयला सगळ्यांचें आमी लक्ष आसा सो आमी रावतले हे एक्चुली सरकारान चिंतपाक जाय हांगा दोनदा कोण म्हणटा कलेक्टर येवन गेलो मामलेदार हांगा DSP सगळे हांगसर आसा तेंच्यांनी ती मॅसेज ग्रावंड रियलिटी सरकारा कडेन पावोवपाक जाय CM कडेन पावोवपाक जाय सो आमचे तेकाच लागून आमचो हो पिसफूल प्रोटेस्ट आमचे चालू दवरता आनी एक मॅसेज दाखयतले की कितें कशें आज एसटी लोक आपल्या गांवा खातीर रस्त्यार न्हिदपाक रातचे सोदून थंडेर बुकेन रेडी आहा तो असेंब्लीन ST मिनिस्टरूय आसा तेणी तुमकां कॉन्टॅक्ट करपाक ट्राय केल्लो तेंच्यांनी कांय करूंक ना तशें काय सांगलें ते फक्त देव बरें करूं तेच करता आनी ट्रायबल मिनिस्टरान काय करूं ना स्पिकरान मातशें इनिशिएटीव घेतलो पयर CMाक येवपाचें मात ट्रायबल मिनिस्टर आमी तेवढं काय करूं ना गोविंद गावडेन काय इनिशिएटीव घेवंक ना सो तेच आमकां खूब दुखता तेन्ना लोक असले लोक रस्त्यार आसा तेन्ना तुमी भाशणां दिता की तुमचे रक्ताचे नाते आसा भावनीक आनी सामाजीक नाते आसा जाल्यार तुमी हांगा येवन ते दाखोवपाक जाय आसलें ऑपोजिशन MLA येयला परत आतां आमदार दुसरे येयल्ले आसा सो आमकां अपेक्षा आहा की CM आमच्या आयकतलो म्हणून नाजाल्यार आमी हांगाच रेडी आहा आनी फाल्यां मोर्चा आमी असेंब्लीन डेफिनेटली वतले सो तुमी हांगा केन्ना सुद्दां रावतले समज तुमकां CM म्हणून सांगासर रावतले का CM असेंब्लीन अनावन्स करीसर रावतले की बाबा CMाक असेंब्लीन अनावन्स करपाची म्हणून गरज ना CM एक नोटिफिकेशन काडून नाजाल्यार एक ट्वीट सुद्दां करून एक ऑफिशियली अनावन्स करून आनी स्क्रॅप करता म्हणून हो प्रोजेक्ट सांगून जाता असेंब्लीनूच एश्युरन्स दिवपाक जाय म्हणून गरज जर असेंब्ली सोंपता जाल्यार तिणें आपल्या ऑफिसांतसून एक लेटर नोटिफिकेशन काडून करूंक जाता सो हे CMाच्या हातीन आहा सगळें तिणी रोहन कोटेच्या प्रचारान येवचें न्हू लोकांची भावना आनी आमची समजून घेवचे आनी आपले जे कितें तो म्हणटालो की तेजो DNA ट्रायबल DNA आहा म्हणून सरकाराचो तो तेणी सांगपाचो कितें खरो DNA ट्रायबल आहा फाटीं असोच एक प्रोटेस्ट जाल्लो म्हणल्यार TCP ऑफिसान जाल्लो आनी तेन्ना तो जे प्रायवेट प्रोजेक्ट घेवपाचो हें तो होल्डार दवरिल्लो सो तुका कितें दिसता की हेजेर कित्याक तशें कांय जायना म्हणून तो प्रोजेक्ट कित्याक तो प्रायवेट आनी तो होल्ड म्हणल्यार तो टेम्पररी फक्त शोकून नोटीस काडला हे स्क्रॅप असो हे जावंक ना तो मागीर कोर्टान वता तेजें लिटिगेशन चालू आसा तो सरकाराचो प्रोजेक्ट आहा आनी रोहन कोटेचो हितून इगो हट जाता लोकांक म्हणटा नाका म्हणटा तो जाय म्हणटा पूण तो फाटीं सरपाक रेडी ना तेजे इगो खातीर तेजे एकट्या मनशाच्या इगो खातीर हे सगळे उरलेले आसा ताका दिसता हे ट्रायबल लोक धाकटे लोक हे आपल्याक काय शिकोवंक शकना म्हणून ते उरलेले तेजे सेल्फ प्रॉपर्टी तेचेर आसा तेजे इंट्रस्ट तेचेर आसा म्हणून हे सगळे आमकां डिमांड आसा की डायवर्ट करूंक शकता आनी कितें प्लेस घेवन हांगासर
अजय अजय आपयता तुका कळ्ळी लोकांनी जेन्ना ताका विचारले प्रश्न विचारले लोक आंगार गेलो पळय तेन्ना ताका कळ्ळें की मॉल जाय काय नाका तेन्ना तेणी सांगलें हितून वचून की मॉल आपल्याक नाका म्हणून सो हांव तुमच्या प्रेस माध्यमांच्यान इतलेंच सांगूंक सोदता की जे चिमलकार आयज रावल्या सगळे जाण तेच्या वांगडा आमीय आसा आनी ही बायलांक हांव एप्रिशिएट करता आनी वालोर दिता आज ती टिकून रावल्या की आमकां नाका आमी हेजे टॅक्सीकार आज कोणाक आपोवंक ना थोडेशे टॅक्सीकार आसा आनी आयज जर हे आंदोलन फुडें जर वता जाल्यार आमी आमच्या टॅक्सीकारांक उलो मारतले ह्या आंदोलनाक पार्ट घेवपाक आनी अशेंच हे अशें चल्ले जाल्यार फाल्यां म्हाका दिसता सगळो लोक एकठांय जालो जाल्यार म्हाका कितें जातलें म्हाका खबर ना त्या परस हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता जे हे सुटावो तो आयच्या आयज करचो नाल्यार हो कंटिन्यू जो प्रोटेस्ट आहा हो चिमलकारांनी ना तेंच्या सांगण्यान म्हणजे तेंचेर आमी विश्वास दवरून आमी आमचें मत तेंचे कडल्यान घेवन आमी तांच्या वांगडा रावतले जर रातभर रावपाक जाय जाल्यार दीसभर रावपाक जाय जशें कशें आसा त्या गजालीचेर आमी पूर्ण पाठिंबो आमचो ताका दिल्लो आसा आयज असेंब्लीन जो कन्सल्ट मंत्री आसा तेणी म्हटलें की युनिटी मॉल 100% येतले म्हटलें तशें विरेश बोरकारान सांगलें आमकां प्रेसांच्यान कितें सांगपाचें आसता पळय तांचें कशें आसा तांचे खंय तें शिजलेलें आसा ती लॉबी आसता पळय बॅगा म्हणटा ताका इलेक्शन लागीं पावलां 2027 त्या गजालीचेर आनी त्या गजालीचेर सांगलें आनी दुसरी गजाल हांवें आतांच सांगिल्लें खंय तरी कन्सर्न MLAचें अशें हांगा आयकूंक येला थंय जागा आसा त्या जाग्या खातीर बीन ते येतलेच म्हणटा कित्याक मोपा तुमी पळयलें 4 आण्याच्या भावाक आतांच सांगलें ती जागा लोकांची तुमी घेतली तांकां हितून अंधेऱ्यान दवरून म्हणजे काळखान दवरून आयज तर त्या जाग्याची व्हॅल्यू कितलो जालो तेन्ना लोकांक खबर जाल्यार ते एअरपोर्ट येतलो म्हणून आनी आयज हे युनिटी मॉल येतात जेन्ना युनिटी मॉल जाले लोकांक कोणाक काम मेळचें ना थंय कोणाक काम मेळचें काम मेळ्ळें जाल्यार तशें मोपा मेळ्ळा पळय तशें मेळटलें त्या खातीर म्हाका तरी अशें दिसता जे चिमलकारांनी स्टेप्स घेतला जॉब मेळटले कशें तेणें हें केलें एनालायज कशें केलें मे बी तिका स्वप्न पडलां आसूं शकता कित्याक ती काय म्हाका त्या स्पॉटार पावूंक ना तेंच तुमकां सांगता मे बी तिका स्वप्न पडलां आसतलें ताका स्वप्नान सीएमान येवन सांगलें आसतलें की तूं अशें अशें फाल्यां उलय की आमी 1000 जॉब दितले मे बी सांगूंक शकना कितें जावं शकता कितें जावं शकता पूण हांव मागता हांकां सगळ्यांक बरी बुद्ध दिवं देवाक कडेन मागता चिमलकांडी कडेन मागता तेंच्या मनान बरी बुद्ध घालूं आनी युनिटी मॉल येता पळय तांच्यान तात्पुरते ते स्क्रॅप करचे ते एबियन्सान दवरचे न्ही स्क्रॅप करचे ही म्हाजी मागणी देव बरें
काय म्हणटा माझे नाव मंगेश कुट्टीकर हांव सकाळी येयल्लो फक्त उदकाचेरूच आसा हांव आनी काय Administrative failure or no sensitivity. It is elected representative लोकांचे कांयच पडलेले इट्स क्लियर तांकां जाय तेच करता आनी तांकां कित्याक जाय ते सांगता तेंचें बरें जातलें तांकां नाका न्हू बरी आसतना आपूण तुमचें बरें करता न्हू करूंक दिया न्हू आमकां हो कसलो एप्रोच तांकां जाय तशें तुमी वागपाक जाय तेंच्यांनी नाका म्हटलें तुमी फाटीं सरपाक जाय हे गव्हर्नन्स अशें हे रामराज्य चलोवपाक सोदता हे रामराज्य न्हू हे अजिबात रामराज्य न्हू हे ते साधू हे जो रावण जो साधवाचो भेस घेवन येयल्लो पळय सीतेचो अपहरण करपाक हे ते साधू हे रावण जाल्लेले आसा तांकां जाय तशें करपाक दिल्या ते बरें पूण आमी जर नाका म्हटलें जाल्यार आमी देशद्रोही जातात पूण हे चलचलें ना आनीक दीस तेंचे दीस भरलेले आहा तेंचे पापाचे घडे भरलेले आहा आतां ते रावले बसल्या तेणी तांकां ऑफर पण केलें तुमकां जाय जाल्यार आमकां हिंगा उठया आमकां व्हरा कितें तरी करा नाल्यार आमकां सोडा पूण कांयच एक्शन जायना ते सायडींतल्यान नाल्यार हेणी लोकांनी कितें करपाचें तुमचे हितून कितें करपाचें ऑन म्हटल्यार ऑप्टिमिजम म्हणटात पळय आशावादी म्हाका दिसता ते फाल्यांक रावला फाल्यां ओपिनियन पोल डे न्हू अख्ख्या देशान भारत देशान गोंयकारांक कितें जाय आसलेलें ते मानून घेतले मे बी ते फाल्यां आमकां डिसिजन दितले बरें चिमलाकारांनून तुमकां नाका न्हू आमी फाटीं सरता होपफुली फाल्यां असो डिसिजन येतलो असो दिसता आयज तेणी हिंगा न्हिदपाचें हय न्हिदचो त्रास काडचेच पडटा त्रास हे काडचेच पडटले त्रास काडल्या शिवाय जे मेळटा पळय तेजी किंमत उरना अशें म्हणिना हांव की तेंच्यांनी आजून पर्यंत त्रास काडला ते कमी म्हणून अशें हांव खंयच म्हणिना पूण जर इतिहासान दर्ज उरतले न्हू जाल्यार कितले त्रास काडला पळय तेज्या उपरांत तांकां तो निर्णय मेळ्ळो तेज्या उपरांत तांकां ती ट्रॉफी मेळ्ळी न्हू तेजो आनी एक वेगळोच अर्थ येता स्वप्नेश तुमी म्हणलें पळय ओपिनियन पोलाक तांकां हें मेळटलें पूण ओपिनियन पोलाक ते तितलें इम्पोर्टन्सूच दिना गव्हर्मेंट जाल्यार तुका दिसता फाल्यां आनी कितें येत म्हणून ओपिनियन पोलाक दिला तेणी केन्ना तरी इम्पोर्टन्स आमी जेन्ना भुरगे आसलेले पळय ज्या गोश्टीक आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले मोस्ट इम्पॉर्टंटली आमच्या जाणट्यांक बीन आमी रिस्पेक्ट दिनासलेले जाल्यार आमचे पेरंट्स न्हू आमकां बडी मारून तेजो म्हत्व सांगताले इम्पॉर्टन्स सांगताले तर ती बडी मारपाचें काम आतां जनतेन करपाक जाय हांकां शिस्तीर हाडपाक तुमी म्हणटा कितें सरकाराक आतां हेजेर निटीर हाडपाक जनतेन बडी मारची पडटा ऑब्वियसली आनी फक्त जनताच न्हू ते सायडीन श्री खापरेश्वरूय आपलो दाणो मारपाचोच आहा मारीत आहा तो वयल्यान बांयगीणकार मारतलो म्हणटा डेफिनेटली हेज्या पयलीं तेंचे जावपाचें आहा अशें दिसता लक्षणां तशीच येयल्लेली आहा आयज लोक झगडटा कित्याक फक्त एक तळे खातीर आनी गांव सांबाळच्या खातीर आयज जर ते तळे उरले जाल्यार फाल्यां फुडले पिडीक उदकाची जर वायट परिस्थिती जाली जाल्यार ते उदक लोकांक ते पिवपाक मेळटलें जे पर्यावरण जे आमी आयज पळयता ते सौभोवतली जी बायोडायवर्सिटी आहा ती सांबाळून उरतली हेच हो नीट धरून आयज कुटुंबकार तशेंच गोंयभरचे लोक भायर सरला कित्याक हो जर गांव सांबाळलो जाल्यार फुडले पिडीक बरें गोंय पळोवंक मेळटलो आयज ही जी परिस्थिती जावन आसा आयज फक्त जे बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा जे बीजेपीचे जे वोटर्स आहाय जे बीजेपीचे निवडून हाडटा गव्हर्मेंट जो फॉर्म करता आयज हेच लोकां खातीर आमी आयज फोंडा पडलेला आनी तुमकां बीजेपीचे वोटर्स आसा जे बीजेपीचे कार्यकर्ता एकूच क्वेश्चन करूं येता आयज तुमी आयज आमचें जो फ्युचर जनरेशन आहा आमचे जे जागे आसा आमची जी माय भूंय आहा हें सोंपोवपाक तुमी आयज जे गव्हर्मेंटाक निवडून हाडटा काय होच क्वेश्चन मार्क प्रत्येक लोकां मदीं आयज तुमकां पडोवंक जाय की आयज तुमचो जो बीजेपी गव्हर्मेंट जो निवडून तुमी हाडलेलो आहा आयज कसो लोकांक हांगचो आयज सोसायटीन हांगचो पसून दवरला हय मागता गोंयकारां कडेन तुमी मातशें तरी तुमच्या मतान कांयच आहा जाल्यार चिंता फ्युचरान जे 2027 इलेक्शन आसतलें आयज हे 2027 इलेक्शन तुमी एक वोट जावन जर तुमी एक बरो निर्णय घेयना आनी बरो गव्हर्मेंट फॉर्म करता आयज परतेच अशेंच लोकांक आमकां हांगसर रस्त्यार येवचे पडटले परते बोर्ड मारचे पडटले आमचो पर्यावरण वाचोवपाक आमची बायोडायवर्सिटी वाचोवपाक आमची आयडेंटिटी वाचोवपाक आमचे कल्चर वाचोवपाक आमच्या गोंयकारांक वाचोवपाक आमचे फुडले पिडीक वाचोवपाक परते आमकां रस्त्यार येवचे पडटले तशेंच आमी आयज यूथ आयज आमकां खंय तरी जॉब मेळोंक जाय जॉब जाय जाल्यार आमकां आमचो करियर घडोवपाक जाय खूब जाण आयज यूथ आहा जे
खंय तरी जॉब मेळटले जाल्यार खंयच्या भिरांतीन आशेन आयज रावलेले आसा की आनी गोवोरमेंटाच्या अगेन्स्ट कांय उलोवंक सोदना. हांव मागता गोंयकारां कडेन तेच भुरग्यां कडेन आयज जी आवय आमकां ल्हानसून जी व्हड केला त्या आवय खातीर खंय तरी तुमकां भायर सरपाची गरज आसा. त्या आवय खातीर खंय तरी आयज एक ध्येय धरून एक गोंय सारवार करपाक भायर सरपाची गरज. आयज जर तर आमी आयज जर भायर सरना जाल्यार फुडाराक अशें जातलें जे आमच्या परवाऱ्यान इतले जाणट्यांनी जे सांबाळून दवरलेले जे आयज आमचे एअर सुद्दां जी आयज पॉल्युटेड जातली आमची ते हीट सुद्दां इतली वेळ वाडटली. आयज फुडले येणारे कारण दुयेंसां पळोवपाक मेळटली. वयता थंय आमकां फ्लडींग पळोवपाक मेळटली. वयता थंय आमकां लँडस्लायड पळोवंक मेळटली. आनी जे फुडले पिढीक गोंय जे उरतलें एक खऱ्यांनीच हांव एक इमॅजीन करता सद्याक ही जी परिस्थिती आहा ते प्रमाणे की जे गोंय जे आहा एक काबार जावपाचे वाटेर आहा. त्या खातीर म्हाका एक कोर्टान येवया आनी गोंय साल्वार करुया. आनी तशेंच जरी तर आयज प्रत्येक यूथ जर तर भायर सरत आनी प्रत्येक जर तर जाणटी भायर सरत प्रत्येक जर तर आमची बायलां भायर सरत जाल्यार हे पॉसिबल आसा. आनी हो जर गव्हर्मेंट चेंज करीत जाल्यार बरें एक गोंय निर्माण तयार जातलें. सरकार ॲक्च्युली एक निर्लज सरकार जावन आयज आमकां प्रूव केलें आसा. जर तर 21 दीस जाले आनी CM नाजाल्यार तेंचे कोण टुरिझम डिपार्टमेंटाचे कोण रिप्रेझेंटेटीव हिंगा येना, लोकांक मेवना आनी तांकां ते आयकोंकूय सोदना. सो हेजेर कॉमन येता की तांकां कांय पडलें ना, लोकांचें पडलें ना. खास करून आमचे जे चिंबलकारांचे जे ट्रायबल्स जे लोक आहा तेंचें कांय पडलें ना. आनी एक्चुली आतां कांय आनी उलोवंक ना आनी उलोवपाक. जर तर CMाक खरेंच तो म्हणटा तेजे सामाजीक आनी भावनीक नातें आसा एसटी लोकां मदें, सो तेणें एक्चुली आतां येवंक जाय, तांकां मेळोंक जाय. काल ते गेल्ले तेजेर कांयच सुटावो मेळोंक ना आनी CMान कांय आश्वासनां दिवंक ना की हे प्रोजेक्ट चिंबल जे आमच्या गांवांत आहा ते स्क्रॅप करतले. सो आनी अर्थ उरोंक ना. सो आयज सगळे लोक परतून आयज रस्त्यार येयल्या हेजो फॉल्ट फकत गव्हर्मेंट प्रमोद सावंत आनी टुरिझम मिनिस्टर, कित्याक आयज जे दिल्ली सरकाराचें आयकॉन आसा आनी आमच्या गोंयकारांक जे कितें जाय ते तांकां पडलें ना. सो आयज तेंच्यान पळोवंक जाता कितें आहा तें. आतां आमकां मातसो भंय पडलो आहा की रायट पुलीस एकठांय जाल्ले आसा. सो कांयच सांगूंक जायना कितें जातलें तें. सो मागता हांव CM कडेन तुवें मातशें मनीस कोण दाखोवचे आमचे चिंबलकारांक, आमचे ट्रायबल लोकांक मेवचे आनी हिंगा तर लाठीचार्ज नाजाल्यार आनी कसले एडवर्सीव स्टेप्स घेवचे न्हू, तितलेंच म्हजें मागणें आसा. जे टुरिझम मिनिस्टर असले आयज खंय एसेंब्लीन युनिटी मॉलाचो विशय आयलेलो, तर मिनिस्टरान सांगला खंय कंपल्सरी खंय युनिटी मॉल येतलेच खंय चिंबलान, अशें गिरीश बोरकारान आतां प्रेसान सांगलेलें आसा. हाचेर हे तुमी कशें पळयता? पळय हे आतां तेजी दादागिरी कशी जाली न्हू. आतां सगळ्यांक खबर आहा टुरिझम मिनिस्टर कोण तो, तेजे कनेक्शन्स खंय आहा ते आनी दादागिरी कसो करता तो, लँड कसो यूज करता तो, आपणाचे प्रोजेक्ट्स कशे हाडटा तो. आतां पोरवरच्यान तो हिंगा चिंबल गांवांत आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तो जर तर दादागिरी करूंक लागलो, सो म्हाका दिसता लोकूय ओगी रावचे ना आनी जे भाशेन तो उलयता युनिटी मॉल चिंबलाच येतले म्हणून. सो आमी पळोवया चिंबलान हे युनिटी मॉल कशें येतले. आमी तर चिंबलकाराचे सारकेच सपोर्टान आसतले. ही
दादागिरी हुकुमशाही चिंबोलकार आनी आमी खपोवन घेवचे ना. आयज आनी एक आमचे एजी तेणेनय म्हणला की ऑर्डर जे कितें आहा पळय ती वीक आहा म्हणून. सो आनी खूब कितें सांगलां तेणें की युनिटी मॉल येवपाचे चान्सीस खूब आहा म्हणून. सो तेकाय आमी सांगूंक सोदता की बाबा युनिटी मॉल येवपाचे चान्सीस आनी ते तूं सोड. पयले तूं सुप्रीम कोर्टाचे जे ऑर्डर्स आसले पळय आमचे जे झोपडपट्टी आनी इलिगल स्ट्रक्चर डेमोलिशन करपाचे आसले पळय सुप्रीम कोर्टाचे हे ऑर्डर्स आसले ते तुमी पालन करा. तुमी तुमच्या गव्हर्मेंटाक सांगा, BJP गव्हर्मेंटाक सांगा की ती पयली सगळे झोपडपट्टी आनी तेचे कितें आहा पळय गोंयांत ते सगळे डेमोलिशन कर म्हणून. सेम हांव रोहन खंवटेक सांगता, तूं टुरिजम मिनिस्टर जावन आसा, युनिटी मॉल हाडून म्हाका दिसना टुरिजम वाडटलें म्हणून. आनी तूं चड आमचे टुरिजमाचेर फोकस कर, ह्या मॉलाचेर फोकस करनाका. खास करून तयार जे जागे आहा पळय तेजेर तूं चड फोकस करनाका. तितलेंच रोहनाक सांगूंक सोदता. आनी कांय या थँक्यू सर. तो बरो न्हू, ती सगळी घाण जातेली थिंगासोर. जेन्ना कोरोना दुयेंस जालें सगळ्यांक दुयेंस जाता म्हणून नाकाक बांदून भोंवली. आतां कसो भोंवतलो लोक येदें व्हडलें मॉल बांदून. ते कोणाकूच होत्या सरपंचाकूय खबर ना. तो सरपंच गेला पळय. हे लोकांक आतां न्हिदोक हिंगासर धुल्ल्यान त्या लोकांक बरें दिसता सरपंचाक. सरपंच हेजेर कदेलीचेर बसून आतां बेड्यान न्हिदला आसतलो आनी ही बावडी हिंगा लोवता. हे कोणाक बरें दिसता? हे पयलीं चिंतूंक पळोवंक जाय तेणें सरकारान त्या. तो सरकार एसएमनी म्हणटा करया, बरें आहा, सगळें करया. केन्ना करया? आज कितले दीस जाले, 17-18 दीस जाले तुमी तिका लोवता. आमी कोणूच तेंची खबर घेता, कोणूच घेयना. 19 दीस जाले कोणूच घेयना. हे कितें चलना? ते सरकारान मातशें पळोवंक जाय न्हू. आजे तांदूळ दिले 30 किलो दिले. सरकार म्हणटा युनिटी मॉल 100% येतलो म्हणटा चिंबलान. सरकार म्हणटा पूण आमी आमचे चिंतूंक जाय. आमच्या वरी तो सरकार जाला न्हू. पण तुमकां नाका, तेका जाय न्ही. नाका, आमकां तें नाकाच. मॉल नाका आनी ते 7 माळयांचे करून तो जमाता तेजे घरा करूंक नाका. हिंगा नाका चिंबला नाका. साखळे थिंगा सुवाते आहा. केदी सुवाते आहा. दोंगर कातरून तेका थिंगा सुवात करून आनी थिंगा घालून. आमचे बेडशेर आमकां नाका. बेडशेर चिंबला. सरकारान कितें सांगलां मेर्शेकार आनी सांताक्रूजकारांक हो मॉल जाय म्हणून. आतां आंटी जी आहा पळय ती मेर्शेची आनी ती शेतकार आनी ती कितें सांगता ती मातशें आयका आनी सरकाराच्या कानार घाला. सरकार म्हणटा कितें एकलो ते सांगता. एसएमनीन काळ आयकला हांवें मेर्शेकारांचो, चिंबोलकारांचो, सांताक्रूजकारांचो ताका फोन येयला. कितें म्हूण फोन येयला तो लोकांक सांगूंक जाय न्हू तेणें. ताका फोन येयला म्हूण तेणें एसएमनीन उलय रावला ती. आमी मातशें पळयता न्हू. ते तेणें सांगपाक जाय कोणें फोन कित्याक केला पळय तो. इतलेंच आमकां कळोवंक जाय. आता आंटीन सांगलात की जवळजवळ 19 दीस जाले चिंबोलकार सगळे जे एका भरलेले आसा हांगा स्ट्रायकाक. तेजेर ओवरऑल कळटा की बाबा सरकाराक हे लोकशाहीचे कांयच पडलेलें ना. ते फक्त नांव एक डिक्टेटरशीप म्हणून चलयता. लोकांक कितें जाय हो सरकार कितें म्हणटा? लोकांनी दिल्लो सरकार, लोकां खातीर लोकांचो सरकार हो. लोकांक हेजे लोकशाहीचे कांय पडलेलें ना. व्हडले तुमी लोकांक सांगता मरे विकसीत करूंक जाय, हें करूंक जाय, अंत्योदया बरें वचोया म्हणटा. कितें करुया? शेवटी तुमी हे लोक हे मनीस हे तुमी हांगा बसला स्ट्रायकाक बसलेला तेंचे तुमी आयकना. लोकशाही म्हणजे कांयच ना.
तुम्ही खंयचो डिक्टेशन कोणाक हे करूंक सोदता, कोणाक हे सगळें करता काय म्हणून. ज्या लोकांनी स्थानिकांनी ज्या लोकांनी मतां मारला तांकां जर तुजो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट नाका न्हू. चड विचार करपाची गरज ना. सरकार कोणाचो तेंचे खातीर जे स्थानिक लोक आसा तांकां नाका तर लोक मुद्दाम म्हणून तेंचेर कित्याक थापता हे, कित्याक दुसरे प्रॉब्लेम क्रिएट करता. हो सगळो कोण सरकारूच क्रिएट करता. कितें तरी सरकारान राम कारण ज्या प्रमाणे करना ते आमचो लोकशाही ना. सरकार सुद्धा तुमचो न्ही, बीजेपी तुमचो सरकार. सरकार बीजेपी आमी कितें म्हणटा सरकार कोणाचो असो सरकार हो लोकशायेन येयल्लो सरकार, लोकांचो सरकार. प्रत्येकाने वेगवेगळे हांगा पार्टीक मत मारला पूण कोणा खातीर शेवटी एकूच उद्देश की लोकशायेन चलपाक जाय. आमी म्हणटा लोकशाही टिकोवंक जाय. हे सगळे लोक आतां कितें आतां आमचो हक्क कोणाचो मागता, तो लोकशायेन अधिकार मागता. आयज हांगा जमार आसा उडयलो हाडून बसयलो कित्याक हे खंयचे हे फर्स्ट टायम. आयज तुमचो आवाज बंद करता, लोकांचो आवाज बंद करूंक सोदता, कोणाचो आवाज खंयचो सरकार तुमी चलोवंक सोदता हेजे वयल्यान तुमकां क्लियर कळटा हांगासर. गौरव केरकर कोलीम सरपंच. आणि कितें सांगपाचें हेज्या खातीर आमचे भंडारी समाजाचे तशेंच सगळ्यांचो पूर्ण पाठिंबा आसतलो हांकां. अशें मोदी कितें सांगपाचें दिसता सरकारा बद्दल. आयज सकाळच्यान रात जाली प्रोटेस्ट नाका तुमी. कितें नांव सांग. माझे नाव प्रशांती नायक कानोळकर, चिमलचे इल्लेकर चिमला म्हजें आनी हांव मिर्शी रावता. आमी 19 दीस जाले आतां स्ट्रायकार आसा तर. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाणा, आमी जे पळय डिमांड केल्या पळय ते सरकारान आमचें आयकून घेवंक जाय आसलें. कित्याक जेन्ना आमी डिमांड करता पळय आमचे ते सगळे हें केल्या पळय ते कशें आसा, ज्या प्लेसीचेर आमी जो पळय आमी युनिटी मॉल आसा म्हणटा पळय, आनी तो युनिटी मॉलाचो जो फ्लो आसतलो पळय तो सगळो सकयल्यान आसतलो, सकयल्यान येतलो. आनी जशें ते इंदिरा नगरान जशें ते हें जाल्लें आसा, डर्ट सगळी जाल्ली आसा, शेतां पिड्ड्यार जाल्ली आसा, भाटां पिड्ड्यार जाल्ली आसा, तशी सगळी न्हू गोळे भाटान जितलो जो हें आसतलो पळय तितलो तो फ्लो सगळो सकयल गोळे भाटान येतलो. हेचो इफेक्ट आतां कळचे ना पूण कसो आसा तेन्ना 2-3 वर्सांनी ताचो इफेक्ट आसतलो पळय तो कळटलो. आनी तेन्ना आमच्या गोंयकार लोकांचें कितें अस्तित्व उरचें ना थंय. ओके, थँक्यू. आतां तुमकां पळोवपाक मेळटा की जे चिंबलचे प्रोटेस्टर आहा तेंच्यांनी आतां पळोवपाक मेळटा की रातची हांगा जे चिंबल आसा अशें दिसता प्रोटेस्टर आहा तेंच्यांनी आतां कापीत हाडलेली आसा. आयज अशें दिसता की रातची हांगा बीन आसा अशें दिसता. जो मेगा प्रोजेक्ट आहा तेजो अजून कितें निर्णय जावना. सगळे चिंबलच्या लोकांनी आतां हांगा पळय दिसता आयज सरकारा खातीर सगळ्यांक मोठी दुखाची गजाल आसा. आनी तुमी लायव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 सरकाराक लोकांक हें करचें पडटा हांगासर. लोकशाही जाल्यार लोकांचें आयकाचें आसता. इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑन ऑफ द पीपल. ही लोकशाहीची विटंबना केल्या सामकी सरकारान. आनी हांगासर लोकशाही उरोंक ना. एक सकाळीं आतां 10 सुमार आंदोलन चालू केल्लें आनी आतां 10 वरां जाता, जवळ जवळ 12 वरां जालीं. एक आमचो एक विरेश बोरकर आनी बाकीचे एक आमदार सोडले जाल्यार सरकार पक्षाचो एकूय आमदार हांगासर येवंक ना. आनी हे सगळे एसटी कम्युनिटी चडशे मॅक्झिमम भरणो जवळ जवळ 95% चिंबलचे एसटी भरणो आसा तो. ते एसटीचे नेते पासून एक तांकां विचारपूस करूंक येवंक ना हांगासर. एक दुःख बरी कहाणी, दुःख बरी हे बरी तेंची वायट दिसता. सरकार तुमच्या दारी म्हणटा हे दारी सोडून गांवांनी पावना. हांगासर तेंचे शहर येयले ते आतां शहरांनी ते येवपाक हांगासर येत जाता. म्हणजे सरकार हो चलता, हो सरकार जो चलता तो गोंयच्या लोकांक लागून न्हू. सरकारची मुख्य चावी आसा ती दिल्ली आहा.
ती दिल्ली तर हांगासर दिल्लीची चावी तर हांगासर ते त्याच लोकांक तेच चावेन हे गोंयचे लोक फुलतले नाजाल्यार सरकार हो टोटली हट्टीपणा करता. सरकारान काल बोलणी पासून करपाक ती बाबा ल्हान जावन चिमरकाल ल्हान जावन काल बोलणी करपाक पासून ते मुख्यमंत्र्या कडेन गेले पूण मुख्यमंत्र्यान तिंका कसले तेंची सहानुभुतीची कसलीच तेंच्यांनी तेणें पळोवंक ना अशें म्हणचें पडलें. आयज ते प्रेस नोट काडटा तेंचो जो एजी आसा तेंच्यांनी सांगलें ती आतां हें जे काल सेशन कोर्टान तेंकां जैत मेळयलें आहा तेंची जी ऑर्डर आहा ती हें केल्ली आहा कॅन्सल केली आहा जो परमिशन दिलां तेका ते आतां हायकोर्टान हें दितले चॅलेंज दितले. म्हणजे ही चॅलेंज आहा तो लोक विरुद्ध जी भावना आहा तेज्या विरुद्ध ही चॅलेंज. म्हणजे सरकार खंयचे दिशेन वयता खंयचे दिशेन व्हांवता हेचो जाणीव नीज गोंयकारांनी करचें. ही पळय ही बाबडी जाणटी ही मेसेजी लोकशाही अशी आसता की लोकांक जाय तें घडोवंक जाय पूण लोकांक जाय तशें हांगासर घडना हेजो एक झलक अशी सगळी दिसता. म्हाका अशी केन्ना दिसना हांगासर 19 दीस जवळ जवळ 19 दीस आंदोलन आनी आतां तें आंदोलन आहा ते गांवांनूच न्हू तें आतां शहरान येयल्लें आसा. कांय दिसांनी असो सरकार जर असोच हट्टीपणा तर रावलो जाल्यार म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयभर लोक आसा ते हेका सपोर्ट करतले आनी हें आंदोलन तीव्र जावपाचे मार्गार आसा. आनी जशें नायलन 66 जाल्लें सालेली जाल्लें अशें अनेक भागांत जाल्लें त्या प्रकरणाकून हें तीव्र आंदोलन जातलें आनी सरकाराक म्हाका दिसता लिमाणो पळचो पडटलो कित्याक ही जी हें आसा ती हट्टीपणाची जाणीव आसा. तिंका दिसता आमकां आमी जे सत्तेर आहा कदेलेचेर बसल्या आमचें कांयच करूंक शकना. कितें जालें पळया मातशें सरपंचाक लागला हांगासर कोणाची तरी डेड बॉडी दवरल्या अशी दिसता. आणि येणारे जे इलेक्शन आसा तांकां खंय योग्य मार्ग दाखयात. कारण आज जर हे लोक ट्रायबलांक सपोर्ट करिना जाल्यार हे लोक ट्रायबलांक हेच लोकांक ते मिटिंगाक व्हरून जावं तेंचे जे प्रोग्राम्स आसा त्या प्रोग्रामाक व्हरून हे आमचे ट्रायबल लोकांचो हेच MLA यूज करता. पूण आज हे लोक त्रासान पडले जाल्यार हे MLA तांकां सपोर्ट करिना. सो काही मिनिस्टर सुद्दां आसा हो रोहन खंवटो सुद्दां आसा पळय हो रोहन खंवटो एक लँड डिलर्स आसा लँड डिलर जाल्लो आसा आनी तेजे जे विजनूच आसा ही चिमोलकाराची जी हें आसा जमीन आसा ती खंय तरी घशान घालपाची हे विजन आसा आनी तेणी ते थारयचे आनी जे लोक आसात गोंयकार हे लोकांनी हे लोक मिनिस्टरांक खंय तरी धडो शिकोवपाक जाय. इतलेच आयचे घडये हांव सांगता. देव बरें करूं. डॅगलिस्ट गांवांत गेल्ली आयज आमी चिंबेलच्या लोकांक हे प्रोटेस्टाक सपोर्ट करूंक येयल्ले आसात आनी आयज हे सकाळचे 10 वरांचेर कॉमेस जाल्ले हे सकाळचे 10 वरांचेर कॉमेस जाल्ले आनी आतां टायम जालो 10 हांव डॅगलिस्ट गांवांत वेल्ली आयज
प्रोटेस्ट जो आमच्या चिंबेलकारांनी जो घडून हाडला हांव वालोर दिता तांकां कित्याक आयज सकाळच्या 10 वरांचेर तेमी जे प्रोटेस्ट कॉमेंट्स केल्ले सकाळच्या 10 वरांचेर आनी आतां जाली 10 क्रॉस जाली सो 12 वरां इमॅजिन करा लोक आयज जेवण जेयना सोडा थोडी जाण उपास करतात थोडी जाण बिस्तें कितें स्नॅक्स तरी खायला उदक पिवन आयज 12 वरां हिंगा हे रस्त्यार हे सरकाराक दिश्टी पडटा काय हे ते सरकाराक वोट मारून हाडटा तेका ते लोकांक दिश्टी पडटा काय आयज ते गोंयांत कितें चलतें आयज चिंतपाची गरज आहा आमी निवडून हाडटात कोणा हाडटाय ते गोंयकारांचे चिंता तांकां वो भायल्यांचे चिंता तांकां आयज हे मॉल आयज हे युनिटी मॉल येता हे भाशेन जायतीं गोंया मॉल येयले ही पयले हे आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आहाय तेमी जाण जावपा जाय ही मॉल कोणागे ती कोणागे सोयऱ्यांगे ती आज हो सरकार चलयत तो आमगे गोंयचो सरकार दिसना हे अदानी अंबानी जिंदाल हे आज आखे इंडिया आनी हे आमगे गोंय देखून आज तेमी तेंगे दोडे लागलो आहाय रिव्हर नॅशनलायज केल्यो हे कोणा पासत केले येतोय आतां एक भायर सोदता रिव्हर नॅशनलायज कोण आतां ते दोंगर काबार करून सोदले लायक 39 हे तें बील हाडले पयलीं हाडलें 16 बी मागीर हाडलें 17-2 आनी आतां हाडले मी 39 ही लँड कन्वर्जन करून ते कितें करूं सोदताय आनी गोंयकारांक हुंय घालूं सोदताय ते आयज तेमी तेमगेलें लायफ सेटल करून दवरलो आहा जायते MLA मिनिस्टरांनी तेंगे पेट्रोल पंप आहाय तेंगेले जायते जमीन घेवन दवरलो आहाय जायत्यो तेमी तेंगेले आज्या पोंज्या देखून तेमी तेंगेले लायफ सेटल करून दवरलो आहा पूण आयज आमकां हे सामान्य लोकांक हे त्रास भोगूं पडटाय चिंतात आतां हे रस्त्यार लोकांक रस्त्यार गायले तेमी आनी आमी टॅक्स पेयर जावन आमी हिंगा रस्त्यार बसपाचे आनी जे भायले येवन हिंगा टॅक्स फारीक कोना आसतना तेमी सुसेग बरो भोगपाचो हे कितें तेंगे एंटरटेन कोताय हे लोकांक चिंतपाची गरज आहा जेन्ना तुमी वोट मारूं वयताय न्हू तेन्ना तुमगे भुरग्यांगे चिंताय कितू वर्सां जालीं तुमकां सांगताय आयज चोय हे कितें जाता आयज तेमकां आयज चिंबेलकारांक आनी तुमी चोयलां हेच्या पयलें मेलावली जाला कोडार जाला हितुली प्रोटेस्ट जाताय पूण तुमगेले धड उगते जायनाय कितें तें आमकां खबर ना पण डिमांड कडेन ते पान येताय न्हू ती डिफरंट कलराची पान येताय आनी तेजे नंबरूय दुसरे आसताय ती येताय काय कितें हे तुमकां हे ते दिल म्हणटरी ती पान दिल म्हणटरी कितू तेम तुम तेगेन तुमगे देस्पेस सुंटलो हे तुम चिंताय आयज आमगे हे आमी सांगोन न्हू इतुले हे जाले बट हे तुमी चिंतपाची गरज आहा ही मॉलां मेगा प्रोजेक्ट हे आमी बंद करूंक जाय कित्याक आमकां हिंगा सारकें उदक मेळना आयज 1-2 वर लोकांक उदक मेळटा आनी थोड्या वयर हिलाचे आहाय तेंगा दोंगराचे आहाय तेंगा उदक सप्लाय जायना कित्याक तो प्रेशर पावना हे चिंतिल्ले तेमी हे ना पावर सप्लाय सारको आसना हे चिंतपा जाय गार्बेज उडोवपा लुकार ना हेवूय चिंतपा जाय ट्रॅफिक चड जालो आहा तशेंच ते आतां आमगे गोंयकारांक सिरीस दिनाय ते आतां तो रोहन कावंटी म्हणटा आपण 1000 सिरीस भायर काडटा 1000 लोकांक सिरीस मेळटली जाल्यार ती सिरीस कितें करूं मेळटली सान मारपाकू कित केलो आहा तुमी MOU सायन केलो आहा MOU सायन केलो आहा म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग सायन केलो आहा तुमी उमके 80% जेन्ना ते मॉल येतले 80% गोंयकारांक सिरीस मेळटली आनी 20% भायल्यांक एश म्हूण तुमी MOU सायन केलो आहा तेश कोन तरी केलो ना न्हू तुमी हे मुखार वचोन फायदो ना आनी हे मॉलां देखून तूं 1000 सिरीस दीत म्हणटा डायरेक्ट एलिगेशन कोता
जाल्यार तुम्ही आता इतल्यो इंडस्ट्री आहाय, फॅक्टरीज आहाय, हॉटेल आहाय, थिंगा वचोन तुम्ही सर्वे काढले कितू गोंयकार आहाय आणि कितू बायले आहाय ते. आणि आज गोंया आमी गोंयकार मायनॉरिटी कित्याक लागून जाले ते तुमी जाण जावपा जाय. तुम्ही लॉ मेकर्स, पूण आज गोंया लॉ मेकर्स आहाय ते लॉ ब्रेकर्स जाले. सो हेका लागून मागता लोकांनी तुम्ही नियाळ करूंक जाय. तुमचो गांव सांबाळपाक कोण मनीस मुखार सोदताय तांकां तुम्ही फुडें काडूंक जाय. आज एक्झाम्पल कोल्ली देखून तो बाबा ग्लेन कार्बराल तो देखून जाय तो वावुरता ते ओल्ड गोवा. पूण थिंगा तुमी चोयलां न्हू फ्रेंडली फायट कोन्न थिंगा गोवा फॉवर्डान सीट बसयले. जिखोन येयल कोण बीजेपी येतोय एश कोण लोकांक फुटयताय ते. हे फ्रेंडली फायट केसोले बीजेपी गेले सेटलमेंटू हिंगाई बिणू जमनी एक सेटलमेंट कोताय. हिंगाई आतां सेटलमेंटू तूं बसो गोवा फॉवर्डान थिंग सीट घालपाचें आनी तें उडोवपाचें. सो हे एश कोन्न सांगोता तेका लागून तुमगेल्या गांवांक कोण वावुरताय आनी होरे ते काडीज घेवन तुमचे बारा रावताय तांकां तुमी निवडून हाडूंक जाय. आनी तेन्नाच हें गोंय सांबाळप जातलें आनी हें गोंयचें सुदारपूय जातलें. सो मागता सगळ्यांताय तुमी तुमचें एक जेवण दिल्लें गिन्यान उजा करून तुमी फुडल्या इलेक्शनाक 2027 इलेक्शन आहाय चिंतचें आनी तुमचें हें मोलादीक मत एक देखणारा एक बरे कॅन्डिडेटाक भितून काडचो आनी हे बीजेपी सरकाराक 2027 तांचो लुगार दाखयचो. देव बरें करूं. जाल्यार तो गांवूय उरचो ना आनी ते गांवचे लोकूय उरचे ना. हांगासर डबल ट्री आसा. डबल ट्रीन आयज कितले लोक आसा आमचे गोंयकार हे सगळे चायनाचे लोक भरलेले आसा. हे सगळे चायनीज लोक भरलेले आसा. तुम्ही सकाळी सांजचे समज तर पळयत नॉर्थ इस्टाचे लोक भरलेले जे सकाळी पळयत न्हू तर 2-4 बसी येता. आनी हे आमकां तो एक वयलो घाटा वयलो सांगता आमकां जॉब मेळटले काय ना फक्त कपडे धुवपाक आनी हे करपाक स्विमींग पूल आनी घुमूत करपाक आमकां जॉब आसतले. आयज म्हाका इमोशनल राग आसा जे आयज एसटी लिडर खंय गेल्ले आसा. खंय गेले खंय न्हिदले. तर संदेश आमी सरकाराक जो ब्लेम करता तो इक्वली एसटी लिडरांकूय ब्लेम करपाचो गरज आसा. जे पळय हेंच्या फाटल्यान हांव उलयता फक्त एसटी लिडर आमकां सगळे स्टेजीर आनी हेजेर सांगता आमी अशें करतले तशें करया अशें हें करया. काय ना हे आयज दाखोवन दिता एसटी लिडर ना म्हणून आमकां कोण सपोर्टर ना. हांव कितें म्हणटा तुमी आयज प्रेसिडेंट आसूंक जाय आसलें हांगासर. हांव कितें म्हणटा तुमचो सीएमान सांगलें तुमचो दबाव येता तुमकां तें नाका आसलें. तुमी एक समाजा खातीर काम करपाक जाय आसलें हें म्हाजें तरी मत आसा. आमी आतां समाजा खातीर कित्याक येता. आमचो राजकारण हांव आतां पार्टीचो हे बीजेपीचें नांव आसा पूण तरी आमी एक समाजा खातीर काम करता. फक्त तुमी आमकां पिवन खाता जसं म्हणजे आपले कपडे सुकयता तशें आमकां सुकोवन उडोवपाक चिंतला काय कितें आमकां. तर ह्या फुडें दिसता तुका येतले एसटी लिडर कोण टायम येतकीच आतां सगळें दाखोवचें पडटलें हांकां समाज कितें तो आनी एसटी कितें लोक ते फक्त यूज एंड थ्रो करपाचें जायना. आयज 18 दीस जाले आयज एसटी समाज लोक आयज दुखावता. आयज हें कितें हें पळोवपाक बरें दिसता. आयज बॅड मेसेज वता गोंयभर. आयज इतली फर्स्ट टायम हिस्ट्री जाल्या ही हांगासर केन्नाच जावना. एक पर्रेकाराच्या टायमार तरी केन्नाच जालें ना. मनोहर भाईच्या टायमार अजून अशें केन्नाच आंदोलन जावना.
ते फर्स्ट टाइम चिंबोलकारान आयज हिस्ट्री दाखयल्ली आसा आनी ते म्हणून वुमन पावराक आयज बायलांक तांकां सॅल्यूट म्हणटा तेंच्यांनी आयज इतलो प्रोजेक्ट केलो परत तांकां वालोर म्हणटा आयज तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लो आसा वुमन पावर कितें तो आयज दादल्या पेक्षा वुमनच्याच बायलांनी हांगासर आंदोलनात सहभाग घेतलेलो आसा मात हांगासर कांय ना हे सगळी तोंडान पाता फक्त मिडियाचं सांगप आमी तुमकां एसटी कशें करतले तशें करतले कांय ना आतां तरी दिसून येयले आयज ह्या सरपंचान समज तर लोकांक घेवन कॉन्फरन्सान एक घेतलेले जाल्यार आयज ही परिस्थिती येवची नासली हे म्हाज्या नदरेक दिसता तुम्ही म्हणटा की सरपंचान लोकांच्या फाटल्यान रावपाक गरज जाली आयज रावपाची गरज आसा मिडियार तिणी सांगलेले की सरपंचान आपूण प्रेझेंट आसतलो म्हणून आयज कित्याक जालें ना प्रेझेंट आयज तूं प्रेझेंट आसलो प्रेझेंट आसलो जाल्यार ही परिस्थिती येवची नासली हे वायट दिसता पळोवपाक हे कितें आता तुम्ही संदेश म्हणले तुम्ही बीजेपीचे मेंबर म्हणून तरी आसतना तुम्ही समाजाक लागून हांगासर येयले आसा आनी तेच भाशेन जो पळय सरपंच आहा तोय बीजेपीचो मेंबर पूण तो एसटीचो कम्युनिटीचो मेंबर आहा एक्झॅक्टली एसटीचो लिडर तो आता त्यांनी आयज हांगासर एसटीच्या वांगडा फुडलो मार्गाक समज ताका बरे वायटाक तर लोक जाय जाल्यार तेणी आयज प्रेझेंट आसूंक जातलो त्यांनी स्वता मिडियार त्यांनी असेंब्लीक सांगलेलें आपूण लोकां वांगडा आसा म्हणून आयज लोकां वांगडा खंय आसा तो घरा कडेन न्हिदला काय कितें थंय न्हिदच्या पेक्षा न्हू तो आयज हांगासर प्रेझेंट आसूंक जातलो हे म्हाज्या नजरेक तरी दिसता हांव चड अगोत उलयना एक आमचो रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे MLA आमदार एसटी भावांक एसटी लिडर आसा तांकां प्लीज हेंचेर कितें तरी तोडगो काडा आनी कितें तरी एक आवाज उठया तुमचो आनी तुमचो कितें तरी एक सहभाग दाखया हे एसटी भावांक तेन्नाच तुमी फुडें वतले नाल्यार फक्त आमकां दाखोवन बेश्टे दोळे पुसू नाका आमचे नाल्यार आमकां तुमकां टायम नाका की आमकां तुमचे दोळे पुसपाक देव बरें करूं
कमिशन मेळटा आसतलें तेंवूय विचारताय ते उगडे तेंगे कसले स्पॉन्सर बीन दिताय आसतले म्हयन्या तेकाय लागून तेंका कोण गेल ना कित्याक आयज तुम चोयलां न्हू एम्प्लॉयमेंट देखून दिलें आयज आमच्या भुरग्यांक 10,000 12,000 15,000 एक 20,000 सॅलरी दोली न्हू जाल्यार ती खूंय पावता आमच्या भुरग्यां पावता ती सॅलरी आतां 20,000 एक 4 जाणांची फॅमिली आहल्यार ती एक म्हयन्यान काबार जाल्यार तो सेवींग केदो कोतलो तो लग्न केदो जातलो तो आपल्यागे घर केदो बांदतलो हेचो हे चिंतुपा जाय एवरेज काडूं जाय पूण हे गव्हर्मेंट आमकां उडयताय आनी आयज तेमी ही सॅलरी दोवन एक बारीकशी सॅलरी दोवन आज हे गोंयकार सगळे आपल्यागे लुगार हिंगू पावले कित्याक तेंको सेवींग ना म्हूण आयज ते गव्हर्मेंटान आड उडयले आमकां गोंयकारांक सो मागता सगळ्यांताय तुमी मातशे बोर घेवचो कित्याक आमी सगळ्यांनी आतां ईच एंड एवरी ग्राम सभाक एटेंड जावन आमी एक रेजोल्युशन घेवपा जाय आमकां आमच्या गांवांक मेगा प्रोजेक्ट्स नाकाय कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नाकाय कोणाक घर बांदूंक जाय तांकां दिवया आनी हे कित्याक लागून सांगता जे मेरेन आज आमकां गोंयकारांक 24 hours वॉटर सप्लाय पावना ते मेरेन हे बंद आसपाक जाय मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट जे मेरेन आमकां पावर सप्लाय 24 hours मेळना ते मेरेन हे मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट बंद आसो जाय जे मेरेन हो गार्बेज इश्यू सॉल्व जायना ते मेरेन हे मेगा प्रोजेक्ट आनी कमर्शियल प्रोजेक्ट बंद आसो जाय जे मेरेन हे सुएजीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जे सुएज आज लोकां थिंगा सेप्टीक टँक मारपा लुगार नाय आज रस्ते फोडाय ते रस्ते फोडून लोकांक त्रास कोताय सो हे जाव पसन हे मेगा प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट हाडपाचे बंद करूंक जाय ओके सो हांव लोकां थंय मागता मातशें हात जोडून मागता हे आमचे कोसळून वेतेलें गोंय हे आमच्या भुरग्यांक हे आमच्या फ्युचर जनरेशनाक जे आमी चोयलां ते भाशेन तें गोंय तेंकांय चोवून दिया असो मागता सगळ्यां थंय तुमच्या गिन्यानान तुमी हेजेर हे कितें घडटा तेजेर निशेध मारचो आनी चिंबेलकारांकूय सांगता फाल्यां तरी येवपा पडे जाल्यार आनी सगळे चिंबेलकारान येवपा जाय हो चिंबेलकार लोक इतलो पावना आयज तेमकां घडटा फाल्यां तुमकां घडटलें तेका लागून मातता मातशें भायर सोराय हे ऑल गोवा देखून प्रोटेस्ट जाल्यार जाता सो सगळ्यां थंय मागता मातशें तुमचो वेळ आमकां दिवचो देव बरें करूं आतां आमकां दिसता आतां सादारण 10:15 जाल्ली आहा रातची
आनी आज पुलीस फोर्स जो कसो पेट्रोलिंगाक लायलो पळय तो प्रत्येक सिटीनी तर लायलो जाल्यार गोंयांत जे क्रायम्स जाता जावं डॅकोइटी बीन जाता पळय त्यो बंद जातल्यो. हे खंय तरी प्रत्येक सिटीनी लावपाची गरज आसा. सो सरकारान हेजेर विचार करचो इतलेंच आमी सांगूंक सोदता. आनीक हिंगा आनीक टायम जायती वर्सां जालीं पर्वरी जेन्ना गोवा पुलीस आनी नायजेरियान भितर घेर पेटले आनी नायजेरियान पुलिसां मारले तेन्ना गोंयकार पावलेले तेमकां. हो सरकार पावना तेमकां. नीज गोंयकार मुखार सोडले आनी पुलिसां साल्वार केल्ले. इचार रोहन कावटे हितून जाणा खबर आहा तुका आनी आयज तूं हे गोंयकारां लागून हितून पुलीस धाडा. टॅक्स पेयर कोण रे? सो सांगता रोहन गांवते तूं कितें कोत्तें चिंतून कर. तूं म्हणटा होको तिनूय तिंबेलच्यो वाडे सपोर्ट हे कोताय म्हूण प्रोटेस्ट कोताय म्हूण. तूं येयल्लो तुवें सर्वे काडली विचारलें थिंगा त्या लोकां कडेन. सो सांगता कितें कोत्ता तें चिंतून कोराय नाजाल्यार तुगे घराको ऑरांनी कर. तो युनिटी मॉल तुगे घराको कर. तुका तरी हिंगे लोकांको अप्रोच मांडू कोणय जाल्यार तुका हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरून फायदो ना. तूं असेंब्ली सांगना रे तो मुखार वयतो तो वयतलो म्हणून ती केसो दादागीर तुकोडे अशें करून मरे विश्वजीत राणे रोडलो मेलावली इतात ते कोडे आनी हे तुकाय कोडो उगोत लागपाना. सो हेवूय मातशें खबर काड. जेन्ना नायजेरियाना पुलिसां मारले ताजो कोण पावलो तो? तूं पावलोलो नीज गोंयकार पावलो ते आनी आज तूं नीज गोंयकारां लागून हे दाखय रे बाबा. हे सगळे हालटे दाखय मातशें. हे सगळे केले ते कोणा पासत केला? हे गोंयकारां मारूंक केला? सगळे रेडी जावन आहाय लाठी चार्ज करपाक. हे कोणा पासत? हे आमी टॅक्स पेरा हेचो हे रिपोर्टू सीएमाकूय सांगता तूं होम मिनिस्टर तुवें हे चिंतू जाय. आज टॅक्स पेयराक तुवें आज 12 वरां हिंग बसयले. सकाळीं 10 ते आतां रातचे 10 वरां आनी खबर ना हे कितू देखून कंटिन्यू होतो तें. सो जाता तितले बेगीन तुजें डिसिजन दी. अजून पुसा ते लोक रावता आनी ते हिंगा न्हिदपाक देखून रेडी आहाय. ओके देव बरें करूं. कश्टकरू समाजाच्यो लोक एसटी समाजाच्यो बायलो जाणट्यो तश्योच कितल्यो वयस्क महिला हांगसर आसात. सकाळीं 10 पासून हांगसर बसल्यात उपोशणाक. हाताची निवड येयलो आता बीजेपी काँग्रेस निवड येऊन दाखयलो. गाडी सुटली काय म्हणतात पहिला आवाज येलो रे आताच्या पहिले तू फोन बरं म्हटले लोकांना म्हटलं गाडी सुटवता म्हटले म्हटलं गाडी सुटलो म्हटले दोन आपण म्हटले
अशा गुण आहे कोणती गाडी गायल झाला अख्खा रोड ब्लॉक
प्रोटेस्टाक येयल्लो चिमला प्रोटेस्टाक, सो कितें सांगपाचें? सांगपाचें कांय ना, आमी तेंच्या वांगडा आहा इतलीच मॅसेज दिवपाक. पूण तुमी कितें म्हणपाक सोदता की येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो येता पळय युनिटी मॉल आनी तेंचो फूल ओपोज आसा, ते बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रॉय जातले म्हणटा, सो तेजेर तुमचो कितें अभ्यास आहा? जर बाकीचे सगळे विशय कुशीक तेंच्या गांवान येता, त्या गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार सरकारान हट्ट धरपाचें कारण समजना. कित्याक हट्ट करपाक जाय? गांवच्या लोकांक नाका जाल्यार तुमकां नाका आसूंक जाय न्हू. आमकां जाय म्हणून गांवच्या लोकांनी तोंड बंद करून उगी रावपाचें अशी डेमोक्रेसी चलना. अशी फक्त हुकुमशाही चलता. आतां जर ह्या सरकाराक ऑटोक्रेसी चलोवपाची आहा जाल्यार सरळ सरळ सांगा, आमी तुमचें आयकचेले ना, आमकां जाय तशेंच आमी करतले, तुमी मुखाट्याने उगी आयकून घेवचें म्हणून हें सांगून न्ही तांकां. पूण तुमकां कोणाक जाय कशी दिसता? सरकाराक जाय काय इंडिविज्युअल कोण इंट्रस्ट आहा कोणालो? ज्या तरेन सरकार चलता तांकां प्रकल्प कित्याक जाय? तांकां प्रकल्प जाय तेंचे जे थंब रुलान पर्संटेज तांकां लागू जाता पळय, त्या कारणाक लागून तांकां प्रकल्प जाय. ते डायरेक्टली सरकारी तिजोरींतल्यान पयशे काडून बॉल्सान घालूंक मेळना, तांकां प्रकल्प जाय पडटा. ते प्रकल्प हाडले, प्रोजेक्ट हाडले काय मागीर तेंचे कमिशन तांकां लागू जाता. म्हणून हे सगळे प्रोजेक्ट जाल्यार जर ते नासलेले न्हू जाल्यार हांकां गोंयचे डेव्हलपमेंटाचे अजिबात पडलेले ना. ज्या प्रमाणान ही सरकार गोंयचे जमनीचे झोन चेंज करून जे धंदे चलयला, आनी TCP मिनिस्टर वरान सांगता आपूण 750 कोटी रेव्हेन्यू हाडलो, पूण कसो हाडलो? गोंय विकून. नॉट एक्सेप्टेबल. तूं हेंच्या कडेन आयज कंटिन्यू रावतलो? ते जशे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करता तशें? जेन्ना जेन्ना तांकां गरज आहा त्या त्या वेळाचेर आमी तेंच्या वांगडा आसा.
पुढे झूम कर फोटो मार पाय बाहेर काढले रे काय पडे दूरच्या नीती हे घेऊन पोहत आहे घट्ट का सांगला या मध्ये वॉटर पडले मरे बस रे बस पाजा नाही खूप टपलेले असतात गोंगार या रिपोर्टरांचे कारण दिसभर उभे रावन उपाशी आणि मातशें उदक पियेला आसतले पण म्हाका खूब दूख दिसता चिंबोळकारांक लागून येदे व्हडले सॅक्रिफायस तेणी दिलेले आसा तर देव बरें करून चिंबोळकाराच्या नांवान थोडे पळय म्हाका ती स्कीम दिली पळय हांवें नाका रे अण्णा रुको अण्णा अण्णा कोणती विधी काढे काय पुसून बी बसता तू कितें असं कोण बी बसता देख केल्या बरं गोडवाने कुदरत केन्ना तरी याद येतला मी रस्त्यार
दोनशे लोक हे म्हणा सारखे शब्द हालत ना बरेच दिसता सारखे कुठले जाणार ट्रायपॉड आदमी काढे मेरे पास है राउंड मार सगळ्यांना बसायला सेल्फी काय म्हणतो ना रे सांग रे सांग चालला रे सांग कौशल रे काढला कौशलन काढला रे कौशला सांग अरे कौशल मीडिया दोस्त